स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरुराया कीर्तने ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तने ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। अनेन प्रियतां देवो भगवान् जानकीपति श्रीरामचंद्र पूर्वेशाम् अस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेगण तांकां राम समजून अभिवादन करता। मगल राम तुमकां सगळ्यांची बैसून ऐकत आस तेमी तुमकां पयलें अभिवादन आणि श्री समर्थ ग्रंथान बैसून समर्थ वदोन घेत असत तांकां अभिवादन। आणि खरो राम तर सगळे कडेन भरला ताका अभिवादन त्या रामतत्वाक प्रत्येकल्यान भरला। आज त्यांची निरूपण जावचें स आता पयलें मनोबोध घेवया। मनोबोध म्हळ्यार मना श्लोक। आज 33rd हे स 33वा श्लोक असो। वसे मेरु मांदार हे सृष्टी लीळा शशी सूर्य तारांगणे मेघमाळा चिरंजीव केले जनी दास दोन्ही नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। जय जय रघुवीर समर्थ। हांगा एक जोपर्यंत यावत चंद्र दिवाकरो म्हणटा ती तशी जोपर्यंत शशी सूर्य तारांगण मेघमाळा सगळे आकाशात दिसतात की तोपर्यंत जोपर्यंत मेरू मंदार पर्वत असं सृष्टी लीला जावन तांतूंचीच भार घेतला मेरू पर्वताने तोपर्यंत तुम्ही चिरंजीव जातले हो आशीर्वाद श्रीरामाने दोग जाणांक दिलो। चिरंजीव केले जनी दास दोन्ही। ते दोग जाण कोण बा
चिरंजीव जाल्लेले. कळ्ळें म्हळ्यार एक हनुमान आनी तो राम सेवक. ताका कारण आसा, तांकांच कल्ल्या चिरंजीव केल्लें म्हणलें. लक्ष्मणा चिरंजीव करनी, भरताक चिरंजीव करनी, हनुमंताकच कल्ल्याक चिरंजीव केल्लें. तरी आनी आपणे स्वता सुद्दां तांणी जलसमाधी घेतली जाल्यार ह्या दोग जाणांक सेवकांक तांणी चिरंजीव केले. कित्याक म्हळ्यार हनुमंत हो आसा न्ही, तो एक तर वानर योनींतलो, म्हळ्यार राम नामाने पशु सुद्दां उद्धरून वता ती. हें एक नंबर 1 हें सिद्ध केलें तांणी. दुसरें कळ्ळें तरी हनुमान ही दास्य भक्तीचे आदर्श जावन आसा. दास्य भक्ती कशी करता, गुरु सेवा कशी करता हें ताणें कोण शिकयलें. आनी हनुमान कोणालो अवतारू, महादेवालो. जेन्ना श्री विष्णूक नारदान शाप दिलेलो, विष्णू ताका सगळ्यांनी ताका हांसले आनी हांणी फसयलवार केलें की गाळ्यार घालवार केलें. नारदाक विष्णूने गाळ्यार घालवार केलें. कित्याक म्हळ्यार ताका चिके गर्व आशिल्लो की हांवें कामभावन जिंकल्या, म्हाका कसलेंय हें ना, सगळ्याचे भायर पडलां हांव म्हणून. आनी एक फंता अशीची मेळू वचूलता वळी नारायण नारायण करताची ताणें सांगलें की ते इंद्राक एक तो फसता बा कोणें हें की म्हाका तशें न्ही, हांव फसना, कोणें येवो हांव फसना. जाय गो बरें आसा न्ही म्हूण म्हणालें नारायण. आनी परत वचून नेहमी प्रमाणे तांगेली पूज केली, विष्णू गेली आनी नारद आपलो चिपळी वाजयता नारायण नारायण करता वचूल्यार अर्द रस्त्यार वतना थंय व्हड शामियान बांदला. शामियाना व्हडलोच. त्या शामियानास थंय कोणाकी लग्न, म्हळ्यार इतल्यान थंय व्हड बोर्ड दवरला, विश्वसुंदरीचे स्वयंवर. विश्वसुंदर्याः स्वयंवरः अशी त्या काळात संस्कृत न्हय. ते पळोवन ही विश्वसुंदरी कोण बा म्हूण ताका उत्सुकता. कळ्ळें इतलेंस तिज्यान तूं नाजाल्यार काय हांव कोणाचेरी भाळनाची. वचून पळोवनच्या कल हरकत आसा म्हूण तो भितर वचूलो आनी मायेन शिरकल तो. थंय वचून बसल्यार ती विश्वसुंदरी भोव घुमटी मस्त जाणी येवन बशिल्ले. तांतून सगळे हॉल भरून गेले ते शामियाना. तांतूं दोग जाण शिवदूत खंय ते येवन तागेले नारदाक बाजूक बशिल्ले. आनी ताजे पयलें भायर पडटना ताणें सांगलें की भायर पडटना न्ही, ते भितर वचचे वेळार ताका दिसलें भितर वचचें म्हणून, जाल्यार आपणाक अशी शेंडीवाल आपणाक कोण पसंत करतले, नुस्तें बीण आपणाले कलेना. तर म्हण तो परत विष्णूल्या वता आनी विष्णूक मागून घेता विष्णू लागीं की म्हाका तूं हरी रूप करी म्हूण. हरी रूप करी म्हळ्यार ताका म्हणचें आसता तुजवर घोमटो करी म्हूण. सुर्या खोट्टसो जायदा म्हणटा. आनी पळय हरी हाजे अनेक शब्दाचे संस्कृत शब्द अर्थ म्हळ्यार मांकड म्हणून. म्हळ्यार ताणें मागून घेतलें बरें जालें न्ही, म्हाका मांकडावारी करी म्हणून. हांवें निकल केलें तागेल्या हिता खातीर ताका गर्व जाला म्हणून कळ्ळें की आपणाक कामभावान टच करना म्हळ्यार हो गर्व नारदा जाला तें काडका म्हणून ताणें निकल केलें ताका हरिरूप म्हळ्यार मांकडावार तोंड करून दवरलें, कुरूप करून दवरलो आनी बाकी आंग तशीची. आनी तो वचूलो. थंय वचून बसल्यार ते शिवदूत दोग तेग जाण येवन चेर करतले लोक आसतात न्ही, तशे ते शिवादूत येवन बाजूक हल्दिकान पेल्दिकान बसले आनी ताल्या पळोवन हांसता ती. ताका स्मायल दिलवार केलें, तागेले पुलिंग लेग्स तशें म्हणटात न्ही तशी. ताका कल दिसता तुमकां कोण विन जातलें म्हणून. कितलो घोमटो दिसतास तूं, कोण आज विन जातलें. ताका नारदाक एकदम बरें दिसता की म्हाका हरी रूप केलें देवान म्हणून. कृतज्ञता. आनी ते बसता. तर ती शेवटी विश्वसुंदरी येता. विश्वसुंदरी आले ते शिवदूतय सावन बसता ती नारद सुद्दां. आनी ती पळोवन सगळ्यांना पळोवन मुखार वता आसता. हो चिके मुखार सन बसता म्हळ्यार चिके कॉलर बिलर टायट कॉलर नाशिल्ली त्या वेळार ताका पाप जाल्यार
रुबाबान तूं चिके बैसू पळयता जाल्यार मांकडां तोंड खंय निपयतलो तें तशीची. तर ती पळयत की ना, अयो मांकड येवन बसलें हांवें हांगा म्हण अशें करून पळयता आनी कले म्हणना, मुखार वता. कोणाकय येवंचो अधिकार आसना स्वयंवरान तूं. आपणें कोणा माळ घालची आसता आपणें घालची न्हय म्हणून मुखार वता. ताका दिसता रे म्हाका कशें हें कर न्ही, त्या शिवदूतांकय ती माळ घालना आनी मुखार वचना पळय दूर तावन विष्णू स्वता येता आनी ती विश्वसुंदरी ताकाच गळ्या माळ घालता आनी दोगो जाणें हात धरून वता ती घमटे करून एकमेकांक माळ घालून. तावळी हाक्का नारदाक इतलो कोप येता, अरे तुका स्वताक जर लग्न करून घेवचें आशिल्लें त्या वेळार म्हाका सांगचें आशिल्लें न्हय तुवें, हांव म्हाका शितलशिलो, म्हाका कहल्या मुखार हें केलें. ताका भयंकर वायटय दिसता आनी कड्डेर पळयल्यार तर भायर वता वतना तान लागली म्हूण उद्दा पिवच्या कशी हें करतना पळयल्यार ताका स्वता तोंड तांतून दिसता. अरे हांव मांकडा वार दिसता असं, नो डावट म्हाका कशी ती पसंत करतली. आनी हें सगळी कर्तूत त्या नारायणा गेलेस, नारायणाल्या झगडू वता. अरे वा महाशय, तूं स्वता कशें लग्न करून घेवचें आशिल्लें जाल्यार सांगे आशिल्लें न्हय अशें म्हाका मांकडशें करचें काम आशिल्लें म्हणून. नाका बाबा तूं त्या भानगडेन पळोवं नाका म्हणून सांगता आशिल्लें. तरी हांव तुका शाप दिता म्हणालो नारद. कल म्हळ्यार तुका हांतूं जेन्ना तूं रावणाक मारूक वतल रामावतारान तावळ तुका ह्या मांकडांक गेलेची मदत घेवंका लागतली. त्या शिवाय रावणाक वध करूं शकयच ना तूं तांगेले मदती शिवाय. योब्बा म्हणटा. राम शांत, परब्रह्म तें. रामाला अवतार घेवन आयला, राम तत्व तें गप्प. आनी रामाला अवतारान म्हळ्यार विष्णू तशीची विष्णू तत्व तांणी जेन्ना हें पृथ्वी रडता वता ती होडी काणी आतां कांय सांगची गरज ना जाल्यार तांकां जल्म घेवची वेळ येता. तावळी मांकडांक गरज लागतले अशें आपणा शाप आस. तेमी कोण कोण मांकड जावन येतात मगल मदत करूक. वॉलेंटियर्स कोण, कमॉन हात वर करा. तर पयले हात कोणालो वयर जाता, महादेवालो. बाकी सगळं देव हांगा थंय पळयता, मांकडांक रूप घेवन वचून कल करचें जाल्यार पयलीं महादेव हांव येता म्हूण. श्रीरामावतारान तूं हांव म्हाका सेवेचो अवसर दियात मगल भाग्य. हांव हनुमान रुपान जल्म घेता आनी तुमकां सर्वतोपरी मदत करता, म्हज्या शक्य तितले मदत करता आनी तुमकां दास जावन राबता म्हूण सांगून तो येता. आनी कड्डेर बाकीचे लोक सुद्दां येतात. नल नील अंगद, नल नील हे तेमी विश्वकर्म्या गेले म्हळ्यार तांणी ब्रिज बांदलेलो गो तसो न्हय रामायणान तूं तसले. तर ते येतात. अशी करून तो हनुमान जो आस ताणें दास्य भक्ती कशी करची आनी साधन कशी करची, तो आदर्श साधक. आतां ताका चिरंजीव केल्ले म्हळ्यार कल केल्या. अजुनी दिसता खंय खंय रामा गेले किर्तन चालू आसता की थंय हनुमंतू थंय उपस्थित आसता आनी तो आयकत आसता आनी तो मदें 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 सुचयत आसता वक्त्याक की हें उरलय तें उरलय म्हणून मगल रामा कथा अशी करी तशी करी. आनी तो आदर्श साधक, ती साधका अवस्था. साधक ही मनाची अवस्था. आनी सिद्ध मनुष्य जरी जालो, सिद्ध पुरुष जरी जालो, ताणें साधन सोड नये हें समर्थांनी दासबोधान तूं प्रति एक लेवलाक सांगल्या. सिद्धी मेळना पडसो, सिद्ध पुरुष जायना पडसो साधन सोड नये. आमगे स्वाम्यान सोडणी, कोणें सोडणी, संतांनी कोणें साधन सोडणी. तर ती जी साधक अवस्था आस ती साधक अवस्था चिरंजीव केली ताणें रामाने. तेमी तांगेले मठा भायर सुद्दां रामांजनेयाल मूर्ती अशी उब्र काडल्या ते ध्वजस्तंभाले कल्ल्याक. तर भितर वतना आमी ताल दर्शन घेवन वचका म्हळ्यार मात्र भितरले देवांत देवत्व मेळटलें म्हणून. त्या आदर्श साधका लागून आमकां आशिर्वाद जाय म्हणून तेमीच केल्या. तर तो ताका चिरंजीव केले. आनी दुसरें कोणाक चिरंजीव केलें तर बिभीषणाक. बिभीषण तुमगो तसो राक्षस कुळांतलो. कोणें नांव न्ही मस्त कलकल कलकल दवरता ती. शाहरुख खान दवरता ती, हें दवरता तें दवरता, तेणें कसली दवरता ती. जाल्यार रावण आनी बिभीषण म्हणून नांव कोणें दवरनात. कुंभकर्ण म्हणून नांव कोणें दवरनात. कुंभकर्ण टिचर गौज घालतना कोणें न्हीद काडटा पळयार ते स्टुडंट कुंभकर्ण उठटा म्हणटा म्हळ्यार वायट हाज्यानच ताका आपयतात कुंभकर्ण म्हणून. शिवाय जाल्यार बिभीषण हो राम भक्त.
आनी ताका इतल्या चिरंजीव केलो तर प्रती एकल्यांक गेल भितरी आसुरी हे आसता ती गूण आसता ती आसुरी संपत्ती म्हणटात ताका राक्षसी विचार आसता ती त्या हांतू सुद्दां बरे विचारांक तग दोन राबका रामागल नाम घेतच तो बसता रावणागल राज्यांत राबून रावणा लात्त खाल्ल्या अक्षरशः लात्त खाल्ल्या तरी रामागल भक्त हें सोणीशील ताणें ही वॉज व्हेरी लॉयल टू हिम जाल्यार रावणान जेन्ना लात मान घालेलें तावळ तो रामागल आस्त्र घेवन आयलो आनी रामान ताका आस्त्र दिल्लो आनी ताका लंकेच राय केलें मात्र न्हय ताका चिरंजीव केलें खरें म्हळ्यार खंय खंय वायट जाता असो आसुरी तूं आसुरी कुळांतलो असुर कुळांतलो जावन सुद्दां तूं देवभक्त प्रल्हादावरी तशी तूं तुगेलें हें तुका चिरंजीव करता इत्या म्हळ्यार ती बुद्धी असुरांत राबून सुद्दां हां दैवी संपत्ती नेटान मेळोवचो प्रयत्न करता हें शिकोवन तो बिभीषण आसा तर हांगा तांणी सांगलें चिरंजीव केले जनी दास दोनी नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी हां तर ह्या दोग जाणां चिरंजीव अशी केल्या तांचेर काळा सत्त सुद्दां चलना काळा सत्त चलना रामाचेर काळा सत्त चल्ली म्हणून ताका जलसमाधी घेवन चालली सगळे गांव गेले सगळे रामायणाचे कोणे वर्णित हे दोग जाण चिरंजीव आनी बाकीचे 7 जाण जे आशिल्ले चिरंजीव ते तांगेल कर्तुती प्रमाण ते चिरंजीव जाले तें रक्षण करचे खातीर हे मुख्य रामान चिरंजीव केले दोनी चिरंजीव केले जनी दास दोनी दोगय जाण रामा दास आशिल्ले म्हणून ते चिरंजीव जाले तरी आमकां नाकवे इच्छा आमी चिरंजीव जावंका आमी देहान चिरंजीव जावचे शकतात वे जायना ती पण आमी किर्ती रुपाने आमी चिरंजीव जावचे शकतात मरावे परी किर्ती रुपी उरावे जावंका रोड रुपे उरावे बेंच रुपे उरावे खोली रुपे उरावे अशी उपयोग ना कोणे पुणी मागीर आमगेले हावस बसून नांव हें करच्याक आनी खोली बिली घेता ती ना अशें ना पण किर्ती रुपान उरका कसले पयशे भरनासतना खंयचे डोनेशन दिनासतना इतल्या लोकांक सेव करता की तो चिरंतन राबका चिरंजीव राबका पिढ्यान पिढ्या शिवाजी महाराज श्री समर्थ हे आमगे सगळे संत महात्मे ते चिरंजीव जाले हां यावतचंद्र दिवाकर रामायणांतले महाभारतांतले उद्धव गोपी चिरंजीव जाल्यो प्रेमापोटी यशोदा चिरंजीव जाली मंथर सुद्दां चिरंजीव जाली कैकई चिरंजीव कशी म्हळ्यार कैकई तिची अवस्था आसा ती दुसऱ्यांक हेल्प करचे रावणा मारच्या हेल्प करचे खातीर ती पाप रामागल इतली भक्त आशिल्ली की तिन्ने म्हळ्यार सावत्र म्हूण केन्नाय रामाले पळय नाशिल्ले ती भोव खूश आशिल्ली जाल्यार मंथरेन तिका शिकोवन दिले बरें केल्लें आनी तिन्ने हो म्हणून खरें म्हळ्यार तें काम तिने जन्मा येतनाच घेतिल्लें नाल्यार लंकेन तूं रावण आनी हो अयोध्येन तूं कोणाली कुरापत काडले शिवाय राम कोणाकय मारना देव कोणाकय मारना शिशुपालाक सुद्दां 100 अपराध जायना पडटान मारले तर रावणान कलोपणी अपराध करचे खातीर लागींपणी विसिनिटीन पुणी आसका की ना एकमेकाल्या तर हान नाही अयोध्येक येवंका नाल्यार तान्ने लंकेक वचका आतां लंकेक कसलें काम ना ती वतात वे आतां वारी पर्यटन म्हणून वर्ल्ड टूर हें तें घेवन वचना ती त्या वेळार तसलें सगळें नाशिल्लें चमकून वचका लागतालें कोण वच तितलें ताजे खातीर कंपल्शन केलें वारी दाखोवंका म्हळ खातीर तिणें तें वर मागून घेतलें आनी स्वताल्या वायटपण घेवन सुद्दांय तिणें हें केलें ताका वनान पेटयलो आनी ती मुखार जन्मांत यशोद जाली यशोदा हां यशोद जाली आनी जी कौशल्य आशिल्ली न्हय ती कोण जाली गोतसकी देवकी जाली 14 वर्स तिका कृष्णागल विरह जालो आनी कड्डेर 14 वर्सान कृष्ण तिका मेळ्ळो वेरेज यशोदाने जन्म दिनी त्या कृष्णाक पण पयल धरून तिका आवस जावचें हें मेळ्ळें भाग्य सौभाग्य तागेलें चेडूं म्हूण प्रेम मेळ्ळें पयल धरून तरी हें देव भरपाई करता व्याजा सकट खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है के
हां देता किती दो करांनी तशी तेमी ती हांगा ते सांगता ती की आम नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी हाचें कन्क्लुजन केलें की राम कोणाकय दासांक कोण तो दासाभिमानी आसा तेमी कोणाकय दासांक निग्लेक्ट करना न उपेक्षी म्हळ्यार उपेक्षी म्हळ्यार उपेक्षा करची निग्लेक्ट करचें हां तशी करना कळ्ळें तर ताणें सांगलें रामान मारुतीरायाक वर दिला कलगोतच की यावश्चंद्र सूर्यश्च यावत् तिष्ठति मेदिनी यावत् मम कथा लोके तावत् राज्यम करोत्यसौ म्हळ्यार तूं तो सर तूं राज्य करतलो आपणागल कथ जोपर्यंत लोकांक तूं आस चिरंजीव आणि राम कथ मरचीच ना तेमी तो हो चिरंजीवची तेमी समर्थ म्हणटा ती वसे मेरु मांडार हे सृष्टी लीळा शशी सूर्य तारांगणे मेघमाळा चिरंजीव केले जनी दास दोन्ही नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोधाल्या वळया. हो जो दशक अस पूर्ण दशक 15वो हाजे नामच आत्मदशक नाम म्हळ्यार मानसीक शिस्तीचे तांणी कशी शिस्त आसका म्हण तें सांगल्या कशी सोदून काडका परमात्मा कल करका आत्म म्हळ्यार कल्लें आपण स्वता हो कल्ल्याण ओतप्रोत भरला खंयच्या घटकांचो हो समूह आसा इंद्रिय मन बुद्धी आणि आत्मा आणि ते सगळे तनु चतुष्टय हे सगळे मुखार येतात 17व्या दशकांतून जाल्यार आत्ता तांणी पिंडोत्पत्ती कशी जाली पिंड म्हळ्यार कलें शरीर सन्न मुळे धरून हडड्ड थंय पिंड शरीर जालें वय की न्ही तेमी समासाच्या प्रारंभांतूची श्री समर्थान विंगड जिवांची यादी दिल्या थोडक्यान सगळी यादी दिवंक शक्य ना म्हणा नाल्यार ताज्यान दासबोध भोर वतलो आणि तरी ओवरफ्लो जर तांगेल मतान केल्लें की खंयचेय जीव जावं ती सान दोन होड तांगेल उत्पत्ती कशी जाता तरी रसामिती जाता रस म्हळ्यार आप म्हळ्यार कलें बोले पातळ प्रवाही हे आप हाजें वर्णन आसा म्हापशी जाल्लें तें वय की न्ही वल्ल आसका पातळ आसका आणि प्रवाही आसका तशी ताका रस म्हणटात किंवा आप म्हणटात जलतत्व म्हणटात ताका त्या जलतत्वांनी ती नाना प्रकारची वनस्पतींच पोषण जाता तशीची स्त्री पुरुषांगल शरीर बाकी सगळी शरीर सुद्दां कोणाकय अशी गले हें केल्यार मारल्यार जिवाक किटकाक सुद्दां मारल्यार ताल्या आंगांतल्यान रगत येता नाल्यार वल्लपुणी जाता चिकट जाता घाण जाता अशी तर स्त्री पुरुषांगल शरीर सुद्दां तीन तरी अगदी बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड म्हणटात कळ्ळें देवाने सगळे आपणागेले वेळ खर्चोवन मुद्दाम वेळ खर्चोवन प्रत्येक मनशाक घडयला आणि तरी सुद्दां आमकां ताची किंमत ना आणि लोक आत्महत्या करतात हे दॅट इज अ ट्रॅजेडी ऑफ इट असो जाल्यार स्त्री पुरुषांगल शरीर सुद्दां अशीची आप हाज्यानच जाल्या म्हळ्यार कळ्ळें आतां कलकल वल्लें पातळ आनी हें अन्नरस रक्त आदी ह्या रसांनी तें तयार जाता मानवी शरीर किंवा वनस्पती हे पृथ्वी तत्व अशी समजल्या शरीर जड न्हय पृथ्वी तत्व तें जाल्यार तें तयार कशी जालें तर पयलें आपतत्वालेथान जालें म्हळ्यार कशी की हें कल म्हणटात ताका पुरुषांगेल वीर्य आणि रेत म्हणटात ताका आणि श्रोणित म्हळ्यार हें कले रक्त हे दोनीचे मेळ न्हू ताजी रिएक्शन प्रक्रिया जावन तान पिंड तयार जालो तो पिंड वाडून 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 कडेर तें पृथ्वी तत्व तयार जालें सुकलें तें आप सुकलें आनी वाडत गेलें तेमी ती आप त्या
आप म्हळ्यार कहलें जलतत्वाने पृथ्वीक जन्म दिलो म्हळ्यार जड तत्वाक जन्म दिलो म्हणून हें उदकाक आसलें उदका जलतत्व हें पृथ्वी तत्वा पेक्षा व्हड वडील म्हळ्यार कहलें की वयाने म्हळ्यार पयलीं निर्माण जालेलें तशी तेजय तशीची ते इवन उदकाक हें तेजान थंय निर्माण जालेलें तेमी तेज म्हळ्यार कहलें उजो किंवा भास तेज गरमी थंडी जे काय आसा तें तांतू व्हड तांतूच पेक्षा व्हड कहलें तरी वायू आनी हो वायू म्हळ्यार कहलें नुसतो वायू न्ही आकाश तत्व आसा आकाश तत्वांत वायू निर्माण जालो जाल्यार आकाश तत्व ताजे पेक्षा व्हड आनी तें म्हळ्यारच अंतरात्मा म्हळ्यार मूळ माया ही निर्माण जाली कोणाला न्हू निश्चळ परब्रह्म कसलेंय नाशिल्लें नुस्तें परब्रह्म आशिल्लें नुस्तें परब्रह्म आशिल्लें तांतूंतल्यान मूळ माया तयार जाली आनी मूळ मायेंतल्यान बाकी सगळें अष्टधा प्रकृती निर्माण जाली तांतूं आप तेज वायू आकाश सगळें आशिल्लें पृथ्वी आप तेज वायू आकाश आनी तांतूंतल्यान सगळी जीवसृश्टी निर्माण जाली आतां ती सृश्टी सगळीच जड जी निर्माण जाली ती भूत तांची इवन आप तेज वायू आकाश तें हेंची भूतच न्ही तांकां चलयतलें कोणें पूण जाय न्ही तर मूळ मायेने ब्रह्मांडाक चलोवची म्हळ्यार सगळें जे ग्रेट मॅक्रो म्हणटात न्ही मॅक्रो फिजिक्स आनी मायक्रो सूक्ष्म आनी स्थूल तशी तर तें हें जें आसा ती मूळ मायेने हडड्ड म्हळ्यार वायू अग्नी हें हडड्ड प्रमाणान जें आसता भायर निसर्ग ताका सांबाळची जबाबदारी मूळ मायेन स्वताले दवरली आनी मूळ मायेन आपणांतले एक अंश सूक्ष्म अंश काडून सृश्टींतले प्रत्येक क्रिचर आगल भितर तें घालें कळ्ळें त्या जडान चेतन दिलें चेतन येवंका म्हूण कळ्ळें न्ही तशें तो अंतरात्मा म्हळ्यार परमेश्वर त्या परमेश्वरागल आमी अखंड ध्यान करता आतां हो अंतरात्मा तोय उत्पन्न जाला म्हळ्यार ताकाय नाश आस तो अविनाशी न्ही जाल्यार तो चंचळ हें मस्त पंथाक परत परत रिपीट केलें आमी समर्थांनी की देर आर ओन्ली 3 थिंग्स इन लायफ कळ्ळें जड निर्माण जालें तें पळोवनच्याक चंचळ आयलें आनी ते दोनी निर्माण जावंच पयलें निश्चळ पयलीं धोर नाशिल्लें आनी नंतरय आसचें तर निश्चळ चंचळ आनी जड हे तिन्नीच ताजे भायर चवथें ना ह्या जगांत कळ्ळें तर तेमी तांणी सांगलें अंतरात्मा हो आमचे खातीर परमेश्वर कळ्ळ्याक प्रचंड ताका हे आसा प्रॉपर्टीज आसा ती ताका मस्त वर दिलेली आसा ती ते मस्त गूण घेवन आयले ती गुणी मनुष्य बुधवंतू सगळे दृश्टींनी सगळं काही चलोवनच्या कळत ताका इतले देह चलयत म्हळ्यार देहांत कसली कार्य तो करता वय की न्ही तर त्या परमेश्वरा गेले तोच आमचे खातीर तो परमेश्वर कळ्ळें म्हळ्यार तो श्वास घेता आमचे खातीर भितर बसून तो श्वास घेता आमी जर श्वास घेयनी आमगेले रामनाम सत वय की न्ही तर ते सोहम श्वास कोण घेता आमी घेना ती आमी जर घेतली आसल्यार न्हिदलेले मनुष्य उठाय नाशिल्लो न्हिदांत आमी श्वास घेना तशें आमकां दिसता पण आमचे खातीर तो परमेश्वर अंतरात्मा श्वास घेता आनी एक्सेल इनेल करता म्हूण आमी वाचूंक व्हरलें तर हो जो परमेश्वर आसा हो जो अंतरात्मा आसा तो चंचळ आशिल्ले तरके ताका मस्त पावर आसा तो आमगेलो देव आमचे पेक्षा मस्त पावर्स ताका आनी ताका आयुश्य आमचे पेक्षा मस्त कल्पांत जाता ताका लय जातलो तो पर्यंत तो येता वता तोच सगळें करता इतले देहान बसून तो सगळें देह चलयता आनी तीच मूळ माया तागेलें व्हड रूप ते पुराय हे वैभव सृश्टीचे ते ती चलयता सूर्य केन्ना उगयतलो सगळ्यांक ती सांबाळता मूळ माया तिका कोणे राम म्हणटा ती कोणे कृष्ण म्हणटा ती कोणे कल म्हणटा ती तशें आमगे भितर परमेश्वराक सुने
हृदय असतं परमात्मा, होय की नाही. जाल्यार आमगेल कल जाल्या आमी धांवता ती ह्या देवळान धांवत त्या देवळान धांवत गर्दी 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 करून. तर हांगा तांणी दिल्या परमेश्वराल अखंड ध्यान करता. आतां ध्यान कशें करचें बा, ध्यान कशें करचें ताचे खातीर अनुसंधान करता म्हूण तांणी सांगल्या. तर तांणी सांगलें भगवंत ना अशी एक तरी जाग आसवे, दाखयात पळय आमकां भगवंतच ना अशी एक सुद्दां जाग ना, वय की न्ही. तर हांगा एक भक्तान म्हळ्या देव देव्हाऱ्यात नाही, देव नाही देवालय, देव चोरून नेईल अशी कोणाची पुण्याई, देव देव्हाऱ्यात नाही, देव नाही देवालय, देव अंतरात नांदे. अंतर म्हळ्यार खंय, अंतर आमकां हें केलें अंतर दाखोवचें जातलें. हृदय हे ऑर्गन दाखयता ती, जाल्यार हृदय हृदय आनी अंतर हें अंतरांतूंचें, तांतू तो देव बसला. देव अंतरात नांदे, देव दाही दिशी कोंदे. दिसतवे सगळे कडेन आसा पण दिसतवे, दिसता म्हळ्यार दिसना म्हळ्यार दिसता, दिसता म्हळ्यार दिसना, दिसना म्हळ्यार दिसता कशी. अरे आमगेल चेहऱ्याचेर एक टवटवी आसता न्ही, जिवंतशील मनुश्य तागेल जे तेज आस, जिवंतपणाचें लक्षण आस, तोच देव आस. तें दिसता न्हू आमकां, टवटवी दिसता न्ही ताजो तवाना, वय की न्ही. मेलेल मनशागेल चेहरो कशें जाता, भोव गोमटी. फिल्म स्टार आतां लता मंगेशकराल पाप त्या वर्षाचें हें जालें, कशी ती नंतर कशी जाली, कितली लक्षणीय बायल मनुश्य, पण आत्म भायर पण वचना पळय ताची कसली वर्णी, वय की न्ही. आनी ते शेवटी ताका सदगती दिमकाची लागली. तर अशी देव अंतरात नांदे, देव दाही दिशी कोंदे, देव आभाळी सागरी, देव आहे चराचरी. हांगा खिडकींतल्यान पळयल्यार कितलो गोमटी दिसता. सांजेचे तो सुर्यास्त, ते रंग, पावसाळ्यांतू जे हें जाता न्ही इंद्रधनुश्यानी दिसता, खंय खंय वचल्यार भोव गोमटी दिसता. इवन हे आमी म्हणटा ती तें कॉन्क्रिटा जंगल म्हूण, तें जंगल सुद्दां पळोवनच्या कितली गोमटी दिसतात. इतितलो व्हडलो माडा झाड आमी 9th फ्लोरार रावतात, एदी दिसतात कुजींची. एकल्यान म्हळखें हांवें सुण्या इतलो व्हड हस्ती पळयलो म्हूण. सगळ्यांनी म्हळें रे सुण्या इतलो व्हड हस्ती, सुण्या इतल्या आकाराचो हस्ती पळयलो म्हूण, कशें शक्य आसा म्हूण. कड्डे तो सामकें हांव धूर गुड्ड्यार उबो रावलेलो म्हूण आनी हस्ती तोग आशिल्लो म्हूण. तशी आमी उंच वचुल्यार हें सगळें सानशें दिसता. आमी सान जाल्यार आमकां सगळें व्हड दिसता, वय की न्ही. तशी आमी मनान अहंकार घालून आमी जर सान जाल्यार आमचे खातीर पुरे परब्रह्म खुल्ला, सगळें आमचे खातीरच दवरलेलें बरें. तशी व्यापक आमगेलें कुटुंब व्यापक जाता आमी सान जालें की, सगळें व्हड 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 दिसचें लागता सगळें. तशी तरी ते सांगता ती देव आभाळी सागरी, देव आहे चराचरी, तुझ्या माझ्या जड देही, तुझ्या माझ्या जड देही, देव भरून या राही, देव देव्हाऱ्यात नाही, देव नाही देवालय. जानकी जीवन स्मरण जय जय राम. मैरी आत्तागल अनुसंधान कशी दवरचें. थोडे लोक स्तोत्र म्हूण अनुसंधान दवरतात, पण स्तोत्र जर म्हणली अर्थ कळनासतना म्हणल्यार उपयोग ना. अर्थ कळ म्हणका आनी तो अर्थ नुस्तें कळ न्ही, तो लक्षांत घेवन म्हणका. आमगेलें एक हें आसा, अथ अपराजिता स्तोत्र म्हूण, देवा उचूह. तरी तांतू देवी गेलें वर्णन केलें. आतां हांगा अंतरात्म म्हळ्यार तत्, तत् म्हळ्यार कळ्ळें सहा सा आनी तत्.
हें स्त्रीलिंग असं पुल्लिंग असं कॉमन जेंडर तें आनी नपुसकलिंग सुद्दां असं मस्त पण सांगलें परत परत विवरलेची विवरावे पुन्हा पुन्हा त्या मी परत परत सांगता हां तू देवी म्हळ्यार सुद्दां तोच अंतरात्मा तर ती कशी आमगेल देहांत कशी काम करतो अंतरात्मा ते विष्णू तत्व म्हणतात ताका या देवी सर्वभूतेषु विष्णु माया इति शब्दिता ताका शब्द कलो विष्णु माया नमस्तस्यै 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 नमो नमः कडेरी आनी कोणकल म्हणटा या देवी सर्वभूतेषु चेतना इति अभिधीयते तू चेतन म्हणून नाव दिल्या ह्या देवीक नमस्तस्यै 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 नमो नमः कडे आमगेल भितरी जे जे आमगेल म्हणून देह चलोवच्या लागचे गरज गरज आशिल्ली जे हे सती वस्तू सती त्या सगळ्या काही चलयतली ते जड ताका चलयतली ती देवी तावळी गरज बुद्धीची गरज पडली बा तावळी या देवी सर्व भूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता बुद्धी जावंक कल्याक कल्ल्याक शिकयलें बुद्धूक बुद्धी आसना बुद्धी आसता जाल्यार काम करना बुद्ध मनुष्याक बुद्धी आसता जाल्यार काम करना ती बुद्धी तर ताका चेतन मेळना जाल्यार त्या खातीर तिका नमस्कार करचो की सर्वभूतान मगर हांग तूं बुद्धी रुपेण तूं राब कल्या म्हळ्यार म्हाका कले शिकयल मात्यान वचो आकलन जावो अशी अर्थ कळो जाणीव जावो हें आनी जाणीव जाली न्ही की ती जाणीव म्हळ्यार कल्लें की हालता जाणीव जाली की ताजें एक्शन कशें घेवचें हें बुद्धी चलच्या लागता बुद्धी चलका म्हणून अल्झायमर्सन जावं नये म्हणून लोक सुडोक सोडयता ती शब्दपाड सोडयता ती ते जीब करता ती सगळे म्हळ्यार हालचाल करता ती नाका जालेली तर सगळें हांतू पण कोण मुख्य आसका चेतना चेतना इति अभिधीयते विष्णु तत्वच का तेमी तिक नमस्कार तशी निद्रा रुपेण संस्थिता भयंकर टायर्ड जाला हांव हां तर म्हाका न्हीद पडो तूं निद्दे रुपान यो देवी हांव तुका नमस्कार करता पण येवन जायना नुस्तें निद्दे रुपान आयिल्ले तरीके कितली न्हीद येता तरीके न्हिद ना मनुष्य नाना नमन्या विचार करता बसता पूण न्हिद ना अस्वस्थता त्यापेक्षा तसलो शांत न्हिदोंका म्हळ्यार रेस्ट मेळटा तशी बुद्धी रुपेण ती जर आयली प्रगट जाली ती बुद्धी चलोवंका नवे चलय न्हीद जाल्यार ताका गंज येता क्षुधा रुपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः हें खंय सर्वभूतेषु सगळ्यांतू सगळ्यांक भूक लागता सगळे प्राण्यांक भूक लागता कीड मुंगी दोन भूक लागता सगळ्यांक मनुष्याक लागता तशीच पण प्रत्येक वेळार खाण विंगड प्रत्येक वेळार कपडे विंगड कपडे फक्त मनुष्याक लागता ती बाकीच्यांक कपडे लागना अन्न आनी निवार मात्र जाल्यार भूक लागता तर भुके रूप घेवन ती आयली तर जेवण जेवचें कोणें जेवण आमीच जेवंका म्हळ्यार एक्शनच न्ही क्रियाशक्ती आमगेल आसता इच्छा जागृत जाता ती देवी जागृत जाली की इच्छा रुपेण जागृत जाती संस्थिता जाल्यार ही क्रियाशक्ती आमीच करता जेवण कोण घेवन जेवंका आलशी न्हिदोन राबल्या कोणें जेवणा घालना ती छाया रुपेण संस्थिता काळखान सुद्दां आमगेली सावली आमकां दिसता शक्ती रुपेण संस्थिता त्या शक्तीचो वापर करका दुर्बळांक सोडोवचे खातीर शक्तीचो वापर करका तृष्णा रुपेण संस्थिता म्हाका तान लागल्या यो कोण उदक हाड दितलो काय म्हणून बसल्या वचून घेवचें पिवन सोडचें शांती रुपेण संस्थिता शांती म्हळ्यार कलें क्षमा क्षम करचें तितली कॅपॅसिटी तर क्षम करका आमी करका कल्या म्हळ्यार हें देवी रूप जागृत जाल्लेलें आसा आनी आमी सांगता क्षम करा ती जाती रुपेण संस्थिता जाती म्हळ्यार कल्लें आमगेले जे वर्णाश्रम धर्म आसा त्या प्रमाणे आमगेले कल जाती ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य शूद्र चारी हें आसत आमगेले वर्ण ते कलकल कामा दृश्टीन ते वर्ण केले ते म्हळ्यार अध्ययन करचें अध्यापन करचें तें कोण ब्राह्मण क्षत्रिय म्हळ्यार कोण झगड मारून आपणागेल्या हक्कांचें रक्षण करचें किंवा दुसरे गरिबांक कोणाचेर अन्याय जाता असल्यार तांगेल्या अन्याया पासून तांकां
रक्षण करचें हें सगळें जें आसा तें क्षत्रिय तेज हां. नंतर वैश्य म्हळ्यार कसलें पोट्टा पाणा उद्योग कमावंक आतां वेळीच खावचें मेळत न्ही. नुस्तें शुद्ध जागृत जावन खावचें मेळना. कमावन रांदप करता तावळे जेवचें मेळटा. तर तें सगळें करचे खातीर तावळे कसलो वेवसाय करता तावळे आमी कस जाता ती वैश्य जाता ती. आनी घरची सुद्दां आमकां कोविडा वेळार पळयल्या आमी डेली आमी सगळे चारय वर्ण उपभोगताली वय की न्ही. बाथरूम साफ करी हें करी तें करी सगळें सकाळून सुरू जातालें काम. कोयर काडी पुशी तें सुद्रांगल काम हां. तें जालें कडेन वैश्य पोट भरून घेवचे खातीर कले कले केल्लें कांय ना जाल्यार वर्क फ्रॉम होम म्हणालें काम केलें तें सगळें वैश्य जालें हां. कडेरी क्षत्रिय कोणें कोणाचेर हें केलें दादागिरी केल्यार सहन करची ना तें वैश्य हागलें क्षत्रिया गेलें. आनी ब्राह्मण म्हळ्यार कसलें शिकोवंका हां. आपण हळूहळू शिकावे शहाणे करून सोडावे सकळ जन समर्थ सांगता ती. तुम्ही शिकून नुसते बसचे नाही तर दुसऱ्यांक शहाणे कोण सोडा ती बुद्धवंत करा ती म्हळ्यार हे जी आमगेली कोणी देवी आसा तिगल उपकार फेडतले आमी कळ्ळें. तृष्णा रुपाक शांती रूप जाती रूप दिवसाक प्रत्येक क्षणाक आमी खंयचे खंयचे काम करतात की ते जाती आमकां मेळटा आनी त्या रुपान ती देवी प्रगट जाता आमच्या हातान करून घेता. त्यामी ती नमस्तस्यै लज्जा रूपेण संस्थिता तरुणी जाली बालीक आशिल्ली. तोंडाचेर एक लज्जा म्हळ्यार मर्याद दवरून राखा. शांती रूपेण शांतता जावंका चेहऱ्याचेर. श्रद्धा आवश्यक ह्या परमात्म्याचेर आमकां श्रद्धा आसता तरी मात्र तो आमकां पावता नाल्यार पावना. थंय बार्गेनींग चलना. भाजी कांट घेवच्या वचल्यार देवा बाजारचा भाजीपाला नाही र म्हळेल वरी त्या तुकडो जी महाराज म्हणटा ती तशी कले मनी नाही भाव म्हण देवा मला पाव देव अशान पावायचं नाही र देव काय बाजारातला भाजीपाला नाही र. देव बाजारांतलं भाजीपाला नाही तेमी ताचो भाव करूं जायना. थंय श्रद्धा जावंका. श्रद्धा हो भाव आसा. कांती रूपेण संस्थिता तेज लक्ष्मी रूपेण संस्थिता. लक्ष्मी म्हळ्यार कसलें सगळें भग म्हणटात ताका म्हळ्यार कसलें लक्ष्मी म्हळ्यार हें कसलें श्रीमंती श्रीमंती नुसतें पयसो ही लक्ष्मी आसना. औदार्य आसता बाकी सगळे नमुने दुसऱ्या मदत करची बुद्धी सगळें हें जें आसता न्ही शिक्षण विद्या हें सुद्दां एक लक्ष्मी ती लक्ष्मी रूपेण संस्थिता. आनी हें सगळें संस्थित आसून उपयोग ना. आमी तिका वेलकम कशें करचें तरी ताजो उपयोग करचो. आमी नुसतें स्तोत्र म्हणटा ती बसता ती आमगेलें जाल्लें म्हण जालें मोगल आयचें जाल्लें पंचकम खरें जालें हां. जाल्यार हें वाचतना म्हाका लक्षांत आयलें आरे आमी ताजो उपयोग करतात की ना. वृत्ती रूपेण संस्थिता आमगेल्या स्वभावांत तीच येवन बसता. तावळी तिगल प्रार्थना करता की आमगे स्वभावची के बदली दुसऱ्यांक त्रास जायनाशी करी म्हूण. स्मृती रूपेण उगडासा रुपाने तीच लक्षांत दवर सगळें सान दोन आमी कशी आशिल्ली दवर न्हू आतां व्हड जायना पूण कशी दिसता ती सगळ्याच उडास तिणी दवरला. ती जाणीव जावन आसा जाणीव साक्षी रुपाने तीच दय करता दया रूपेण तुष्टी रूपेण सगळ्यांक सगळें दिल एक नमन्याचें संतोष जाता ती तुष्टी. आनी इतलें सगळें करून मुख्य म्हळ्यार ती भ्रांती रूपेण आसता. कल्या म्हळ्यार इतलें सगळें करून सुद्दां आमकां कळना ही नेमकी खंय आसा ही भ्रांती जाल्यार मुख्य तिगल काम म्हळ्यार या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता. माता आमगेली मात जावन आसती तशें हो परमेश्वर तो राम कृष्ण असो देवी असो चैतन्य असो हें असो तांगेले मुख्य गुण म्हळ्यार वात्सल्य. त्या वात्सल्यामी ती सगळे प्राण्यांगेल हातूं अन्न निर्माण करता. कल्या म्हळ्यार ती सगळ्यांगेल काळजी तिगल चेडवांगली ते चलोवंका न्ही अन्न निर्माण करता. आवसूक आसतना दूध निर्माण करता. गाययांक दूध निर्माण करता. ती कल खाता ती चार खाता ती वय की न्ही. आमी सुद्दां कल खाता ताचें रक्त निर्माण करता
कितली तिका माया आमगेली ती स्वताच माया स्वरूप असं हां. आणि शी व्याप्य स्थिता जगत सगळं कोण चितिरूपेण या कृष्णम एतत् व्याप्य स्थिता जगत नमस्तस्यै नमस्तस्यै अशी इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानाम च अखिलेषु या भूतेषु सततम तस्यै व्याप्ती देव्यै नमो नमः. व्याप्तशिली तिक्का हां. तरी हा जे आम्ही जर पळयले ते जर विचार केलो प्रत्येक कर्म ईश्वरागल उपासना लेखून आमी करता हें ईश्वरा अधिष्ठानाचेर घडत असता. सगळें हें जें घडता ईश्वर म्हळ्यार शेवटी कोण अंतरात्मा. अंतरात्मा आमचे खातीर इतलें सगळें करता. आमी अंतरात्म्या खातीर कल्ल करता ती निदान कृतज्ञता तरी दिवया हां. आमी एक आरती दाखयता ती म्हणटात वय पूज करका इतलो व्हड तेजाक आमी सांजची आरती दाखयता ती इतलो व्हड गणपती सबंद अख्खी जाणीव ती तिका आमी एक मोदक दिता ती वय की न्ही. त्यावेळी निविधी दाखयता ती काण घेता ती आमीच खाता ती जाल्यार तो भितर बसून तो खाता म्हणा पण तशी भावना दवरल्यार मात्र खाता नाजाल्यार खायना. तर हें जें आसा पंचभौतीक पसार काण उडोवन अंतरात्म्या अनुसंधानांतून साधकाने ह्या गोष्टीची प्रचिती घेवंका. अमक्यान भूक लागता अमक्यान ताण लागता ती देवी कशी मदत करता अंतरात्मा आमकां कशी चलयता बुद्धीन बसून चालन दिता आकलन जाता हां वय की न्ही. अंतःकरण पंचक म्हणटात ताका. अंतःकरण म्हळ्यार भितर स्फुरण जावचें मन म्हळ्यार ताचे स्फुरणा चिक्की जास्ती म्हळ्यार कलें कोरयत की न कोरयत अशें संकल्प विकल्प त्या मनाक सुद्दां चालना तीच दिता आणि मनांत बैसून ती सगळं देह चलयता. म्हळ्यार ती गोतच मनाचें वाहन म्हळ्यार उत्तम सगळ्यांतून ताका कितलो वेग आसा ती सगळं चलयता. ताजे नंतर अंतःकरण मन बुद्धी म्हळ्यार हें कर की तें करूं अशी निर्णय जायना ती मन आसता. बुद्धी म्हळ्यार निर्णय घेता नेमकें हेंच करचें. एक फावट निश्चय जालो की तें चिंत्ता तूं आतां करचें ठरयलें हें हांव करतलें आनी कशें करचें हें ताजे खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर कलकल जाय ताची तयारी करची प्लॅनिंग करचें तें पळय चिंत्ता तूं चलता. आनी ताजे नंतर येता अहंकार. आतां अहंकार वायट म्हणटा ती पण कार्यशक्ती खातीर अहंकार आवश्यक असो जाल्यार आमी म्हणलेले खंयच्याचे अति अहंकार करूं नये. अहंकार वायट केन्ना जाता तुमी जेन्ना दुसऱ्यांक तुच्छ लेखतात तेन्ना पण कार्यशक्ती तुमगेले कार्यान्वीत करून तुमी दुसऱ्यांक जेन्ना मदत करता ती ताळे होच अहंकार सगळ्यांक मदत करता आणि देवीगल रूप तें कळ्ळें. तर आतां आमी तो वाचच्या आमी हें नव समास दशक 15 श्रीराम चौखाणीचे प्राणी असती. चौखाणी म्हळ्यार कळ्ळें अंडज उद्बीज जारज आणि कळ्ळें स्वेदज म्हळ्यार घाणीन थंड हांतू हुम्मेन थंड उद्भव जाता तसले. तशी चार खाणी चार वाणी सगळे चार चार असत. चौखाणींचे प्राणी असती अवघे उदकेची वाढती. प्रत्येकाला अंगांतून जे पिंडी ते ब्रह्मांडिके साधी पृथ्वी जरी आम्ही एक ग्रह पळयल्यार 78% उदक आसता तू तितलेंच उदक आमगेल्या अंगांत आसता. अदरवायज वी गेट डिहायड्रेटेड मोर मता मनुष्य ना जाल्यार अवघे उदकेची वाढती. ऐसे होती आणि जाती असंख्यात तत्वांचे शरीर झाले. तत्व म्हळ्यार कळ्ळें शेवटी तत्व ताजे अस्तित्व म्हळ्यार कळ्ळें कलकल्याची आमकां गरज आस की त्या इन्ग्रेडियंट्सांचें अस्तित्व. उदक जाय तर उदकाचें अस्तित्व हां. फूड जाय फुडाचें अस्तित्व. अग्नी जाय अग्नी मांद्य म्हळ्यार भूक लागना म्हळ्यार भूक लागना अग्नी काम करना भितर अग्नी आसता आमगेल्या त्यामीत आमगेलें आंग हुनो आसता. मड्या गेल्या आंग हुन आसना थंड आसता बर्फा बरें. तर हे जे आसत ती गरज आशिल्ली इन्ग्रेडियंट्साचें अस्तित्व म्हळ्यार आस त्या तत्वांचे शरीर झाले. अंतरात्म्या सगट वळले त्यांचे मूळ जो शोधिले तो उदक रूप. हे सगळं जे अंतरात्म्याने हे सगळ्यांक काम आलायल्या त्या तत्वांक इन्ग्रेडियंट्सांक
नाना तर फॉर्म्युलेट करता कशी जाय तशी वापरच्याक. हान तूं हें घालें तान तूं तें घालें, फूड खालें सगळें एकडें केलें, ताजें पचन केलें, ताजें भायर पेटयलें, भायर उडयलें एक्सक्रिटा, जें म्हत्वाचें आसा ताजें रक्त केलें, हय की न्ही. अशें सगळें एनर्जी केली, बाय प्रॉडक्ट्स. मनुष्य हे सगळें मॅन्युफॅक्चरिंग शिकलं खंय ताणू, ह्या अंतरात्म्यालांतल्यान शिकलो. आमी मान्य करना ती गोश्ट वेगळी. हें सगळें आमकां परमेश्वरान शिकयलें. ताज्यांत आस तत्वांचे शरीर जाले, अंतरात्म्या सगट वळले, त्यांचे मूळ जो शोधिले तो उदक रूप. शरत्काळीची शरीरे, पीळ पिळो झिरपती नीरे. पावसाळ्यांतू शरीर उभय रेते एकत्रे मिसळती रक्ती. दोग जाणांगेर रेत आणि रक्त, वीर्य आणि प्रकृतीचे म्हळ्यार बायल मनुश्य गेले हे रक्त एक केन्ना जाता, तावळी अन्नरस देहरस रक्त रेते बांधे मूस. मूस म्हळ्यार कल म्हणटात ताका मोल्ड. मोल्डांतान घालयलो रसद्वये सावकाश वाडो लागे. हे दोन्ही रस एकड जातात जेन्ना पयलीं पळया ती निश्चळ परब्रह्म एक आशिल्लें. जेन्ना मूळ माय भायर येयली तांतूंची दोन द्वैत घेवनूच आयली ती. ही मुळांत कल्पना ती केकडेन राबून बेजार आयलो आसतलो. एकोहम बहुश्याम पयलें द्वैत जालें, त्या म्हळ्यार प्रकृती आनी पुरुश. ती प्रकृती म्हळ्यार स्त्री, त्यामी स्त्रीची वाट चल्ली, स्त्री शिवाय चलना. आनी तें तांणी सिद्ध केलें की बायल मनशे शिवाय पुरुशाक जायना. बायल मनशिल्या बायल मनशी लग्न करना केन्ना. तशी ते द्वैत आसका. रक्त रेते बांधे मूस रसद्वये सावकाश वाडो लागे. वाडता वाडता वाडले भितरी बुंबांत तें गर्भ वाडच्या लागलो. कोमल आशिल्ले कोमळाचे कठीण जाले, पुढे उदक पैसावले नाना अवेवी. मूळ कशें आसता, एखादें सेल आसता तें स्प्लिट जाता वता एकाच दोन म्हळ्यार तें जॉमेट्रीक प्रोग्रेशन म्हणटात न्ही, डबल एका दोनी चारी चाराच 8 8 16 16 32 इमिजिएटली मल्टिप्लायज लायक एनिथिंग. कोमळाचे कठीण झाले, पुढे उदक पैसावले नाना अवेवी. प्रत्येक अवयवांतू आप आस. उदक म्हळ्यार हांगा उद्दाक म्हण न्ही, आप म्हळ्यार कलें जे पातळ आस आनी जे वल्ले आस आनी जे प्रवाही आस फ्लोईंग ताका. रगत तरी आस की ना, नाना अवेवी रक्त तरी आसता. संपूर्ण होता बाहेरी पडे कोण अर्भक चेडू संपूर्ण वाढ जायना पडे भायर पडता. मग भूमीस पडता मग ते रडे. अवघ्याचे अवघेच घडे ऐसे आहे. प्रत्येक लागल तशीच जाता. जे अंडज आसा ती अंड्यांतल्यान भायर पडटा ती, पण ते जारज म्हणटा ती ते म्हळ्यार हांतू गर्भ जे म्हणटात ताका गर्भांतल्यान भायर पडतात. कळ्ळें. तर ते सगळ्यांक तशीची तयार जाता, गर्भ करता, भायर पडता. कुडी वाढे कुबुद्धी वाढे. कुडी वाढली, देह वाढलो, कुबुद्धी वाढली, वाईट संगत लागली. मुळापासून अवघेच घडे, अवघेची मोडे आणि वाढे देखत देखता. पुढे अवघियांचे शरीर दिवसे दिवस झाले थोर. प्रत्येकाला शरीर होड जाता वता. सान काय जायना, होडच जात नाही. सुचो लागला विचार काही काही. आता बुद्धी वाडच्या लागता. चिकी आजूबाजू पळयतात, हें केलें तें केलें, इन्क्विजिटिव्ह शिकयतली मेळटा ती, बरें शिकयता ती, वायट शिकयता ती, सगळे नमुन्याचे लोक मेळटा ती. आनी पयलीं आवस म्हळ्यार जालेलें कडे आवसू सांग तूं येवं नाका स्कुलान, म्हाका लाज दिसता म्हूण. तशी नाजाल्यार अगदी पयलीं वतना आवस तूं वचूं नाका म्हूण रडटा चेडूं, त्या तूं येवं नाका म्हणटा ती. तशी हें कशें जाता शरिराचें ताजें तांणी उदाहरण म्हणून फळाचें उदाहरण दिल्या. हें बीज निर्माण जालें, बिजाच फळ जालें, फळांतल्यान परत बीज आयलें. तशी मनुश्यागल अर्भक रेत आनी रक्तांतल्यान मनुश्य तयार जालो. तो मनुश्य अर्भक तें व्हड जालें तागल आंगांतूय तेंच आसा. आनी परत ताणें आनी मनुश्य निर्माण केली. जशी ते सांगता ती फळामध्ये बीज आले, तेणे न्याये तेथे आले झाले.
ऐकता देखता उमजले सकळ काही. बीजे उदके अंकुरती, उदक नसता उडवून जाती. नुसतेची खंयचे बी नुसते खंय तरी घाल्यारी सुकून वता उबून वता वाऱ्याक. हां जाल्यार एके ठाई उदक माती होता बरे, उदक आणि माती असल्यारी अंकुरता. दोहो मध्ये असता बीज, भिजोन अंकुर सहज. वाढता वाढता पुढे रीज उदंड आहे, म्हणजे खुशी जाता पळून. झाड वाढलेलं पळून तुळशी कांबळेची गोमटी मंजिरी आयल्या पळून खुशी जाता. इकडे मुळ्या धावा घेती, तिकडे अग्रे हे लावती. हडड झाड असतात न्ही, मूळ जितले वयर झाड वता तितली मुळाक मूळ वतात, तितली मुळा वतात. मुळे अग्रे द्विधा होती बीजापासून. हें कल्लेस बीज फुटता, बीज मरता, म्हळ्यार आपणाक सर्वस्व दिता. हां तशी आम्ही जेन्ना आमकां सर्वस्व दिता ती. हां थेंबुटा सागरी बुडाला, बुडता सागरची जाला म्हणटात. तशें तो थेंबुट्याने थेंबूट जावचें म्हळ्यार कल्लें, सान सान जावन जावन आमी विलीन जावंक ते उदकांत. तरी मात्र आमी हड्ड हांता आमकां व्यापक जाता, आमी व्यापक सागरची जातात. परत तोच थेंब काडका म्हळ्यार मेळना. हांगा बिजाच कोणी तशें न्ही, बीज फुट्टून पळयल्यार तांकां झाड दिसना. हां जाल्यार तें जेन्ना फुट्टा ताका कोंब येता आनी फुट्टा, तावळी एक वयर वता आनी थोडी मूळ मुळाक वता. ती मुळे अग्रे द्विधा होती. बीजापासून मुळ्या चालिल्या पाताळी, अग्रे धावती अंतराळी. नाना पत्री पुष्पी फळी लिगडली झाडे, फळा वडील चुमने. फळांपाशी पैल कल जालें, पैल कल लागता की फुलं लागतात. फुलांपाशी पहिले कल लागता, पानं लागतात. हां पानांपेक्षा कल्ले पहिले कल लागता. काष्ठे अवघी अनुसंधाने, काष्ठे अवघी अनुक्रमाने, म्हळ्यार झाडाची खोड पहिले येता, वय की नाही. मूळ जालें पण वयर येवचें अग्र जे वाडटा तांकां सुद्दां पहिले लाकडाचे काष्ट खोड आसता, ट्रंक म्हणटात ताका. ताका कडेकाला पानां फुटतात, त्या पानांतल्यान फुल्ल येतात, फुल्लांतल्यान फळ येतात. अरे हे पण कितलो आंब्या मोहर आयला गो म्हणटात, वय की नाही. तशी काष्ठे ओगी, काष्ठां वडील मुळ्या बारीक, मुळ्या वडील ते उदक, उदक आळोन कौतुक भूमंडळाचे. ते ती काष्ट खंय थान आयली तर मुळान थान आयली. मूळ असत न्ही झाडाची, तान तुथावन उदक तांकां पावता म्हणून ती काष्ट वाड्डून व्हड जाली. उदक आळोन कौतुक भूमंडळाचे, याची ऐसी आहे प्रचिती. तेव्हा सकळा वडील जगती, जगती वडील मूर्ती आपो नारायणाची, होय की नाही. मुळांक हे पोसतल कोण तर उदक, आपो नारायण म्हळ्यार उदक. ते उदक, उदका पयलीं कल्ले आशिल्ले अग्नी आशिल्लो, अग्नी पयलीं कल्ले आशिल्ले वायू आशिल्लो. आपो नारायणाची, तया वडील अग्निदेव, आपो नारायणा वडील अग्निदेव, अग्नी वडील वायोदेव, वायोदेवा वडील स्वभाव अंतरात्म्याचा. वायू इतलं चंचल म्हणटात आमी, अक्षरशः वादळ येता कसले सुनामी हें तें. जाल्यार अंतरात्मा तशें न्ही, ताजी कितली पटीने अंतरात्मा चंचळ, ता स्पीड. सकळा वडील अंतरात्मा, त्यासी नेणे तो दुरात्मा. हांगा दुरात्मा म्हळ्यार वायट म्हणून घालनी, दुष्ट नाही. त्यासी नेणे तो दुरात्मा म्हणून हांगा तांणी क्लियर केल्या. दुरात्मा म्हणजे दुरी आत्मा. तुमगेलो आत्म्याच ज्ञान जावंक शकता, तुम्ही मस्त दूर असती म्हणून तुम्ही दुरात्मा. अंतरलातया, आत्मा अंतरलातया. जवळी असो न चुकले, अंतरात्मा आमगेले भितर आसना तरी आम चुकले. प्रत्यय असं नाही सोकले, प्रत्यय घेऊन का म्हण मनान तू येनी. उगेच आले आणि गेले देवाचं करिता. देवान जन्म दिलो, आयलो, आला आला प्राणी जन्मासी आला, गेला गेला, झाला झाला, वाढला थोर झाला, केला केला व्यापही सर्व केला, गेला गेला बापुडा व्यर्थ गेला. तशी व्यर्थ वचे म्हणून सकळा वडील देव, त्यागी होता अनन्य भाव. मग हे प्रकृतीचा स्वभाव पालटो लागे. म्हणकले सर्वात होड कोण वडील म्हालगडो अंतरात्मा देव. ताल्ल्याक एक रूप जाल्ले की मागीर त्या प्रकृतीचे स्वभावान तूं बदल जावचे शकता.
कळ्ळें. स्वभावान बदल जाता. म्हळ्यार कळ्ळें, हांवें म्हाका जर सगळ्या वडील जो देव आसत म्हळ्यार अंतरात्मा, तागल पूजा केली, तांतू एक जाली आनी मज्जान तो अंतरात्मा हांव नित्य ताचें अनुसंधान केलें. हां, तें कशें करचें तें सांगता मग. सकळां कडिलो देव त्यासी होता अनन्य भाव, मग हे प्रकृतीचा स्वभाव पालटो लागे. कडे आमच्यांत आपोआप त्या परमेश्वरागल गुण येतात, आपोआप येतात, सहवासान येतात. हां, करी आपुला व्यासंग, कदापि नव्हे ध्यानभंग, बोलणे चालणे व्यंग पडोच नेदी. म्हळ्यार उल्लोंचांतू आनी कृतींतू फरक पडना तागल्या. कोणाक अंतरात्म वश केला तांणी ताका. कळलं न्हय. त्यामुळे जे वडिली निर्माण केले ते पाहिजे पाहिले, काय काय वडिली केले किती पहावे. हां, तो वडील जेथे चेतला, तोच भाग्य पुरुष झाला. म्हळ्यार हांगा तांणी सांगल्या की नित्य अनुसंधान कोणाला दवरका, अंतरात्म्या लागी. अल्पचेतने तयाला अल्पभाग्य. तुमकां अंतरात्म कितले तुमी आत्म्या लागी किंवा परमेश्वरा लागी अनुसंधान जे कल केल्लें तो करतस. आनी हें सहज हांव तुमकां सांगता. हांगा एकाने हें केल्या, एकागेल विचार म्हाका मस्त आवडले. अनुसंधान कशी करता हें तांतून म्हाका बरें शिकूं मेळ्ळें. अशें न्ही, परमेश्वर आमगे श्री समर्थ म्हजे खातीर तोच परमेश्वर सद्गुरू. हां, तरी हो साधक परमेश्वराले संवाद सादतस तो म्हणटा की अनुसंधान सादचे खातीर अंतरात्म्यान कशी कृतज्ञता व्यक्त कशी करता पळयात. हे परमेश्वरा, कोणताही अर्ज मी केला नव्हता की कुणाचीही शिफारसही नव्हती, असे कोणतेही असामान्य कर्तृत्वही नाही. तरीही डोक्याच्या केसापासून पायाच्या अंगठ्यापर्यंत 24 तास देवा तू रक्त फिरवतोस. तूच रक्त फिरयता. हांव कल कोणाला खंय अर्ज करनी, कोणाला बशील लायनी, मगल इतलें अवकातय ना, तरी सुद्दां तूं म्हजे खातीर मगल मात्या कॅसा धरून पाया अंगठ्याला येताय तूंच सबंद रक्त फिरयत असता. जिब्बेचेरी नियमितपणान अभिषेक करता असता सलायवा, त्यामुळे ते जीभ सुकून येना. अखंड तूं मगल हृदय चलयता. अशी चलचे यंत्र तूं फिट्ट कोन्न कशी दिल रे देवा. कायमच चलचें. पाया नांगटाल येता न्हू, मात्या केंसाल येताय, विना अडथळा संदेश वहन करची तसली प्रणाली. म्हळ्यार खंय चिकते एक खड जरी तपलो अशें जाता. चुकून चपलान जरी एक हायले फात्तर आयलो, आमकां तो काडसरी हें जायना. म्हळ्यार कळ म्हणटात तळपायाची आग मस्तकाला गेली म्हणटात, किंवा कळ गेली, डोक्यात कळ गेली म्हणटात. तशें ते संदेह पाया लागिले संदेश वहन कोण करता. ही प्रणाली कोणाला देवा ती तुगली. हां, खंयचे अदृश्य शक्तीन हें चलतस कले म्हाका समजना, कळना म्हाका. हां, हाड्डा मांसान मगल तयार जावनचे रक्त, हें कशी तयार जाता, हें खंयची आर्किटेक्टर्स न्ही, तो बिल्डींग बांदयता तशी. जाल्यार तूं मगल ते देह जो तयार केला देवा, हें खंयचे आर्किटेक्ट हाड मांस कशें तयार केलें, रगत हें कशें केलें परफेक्ट खंय आसता थंय आस. इवन सत्वगुण रजगुण ते जालेची, पण इवन आमगेले हें म्हणटात न्ही कलतें पृथ्वी आप तेज वायू आकाश. पृथ्वी म्हळ्यार जे ठोस आमगेले अवयव आसत ते पृथ्वी तत्व, आप तत्व म्हळ्यार उदक रगत तें पुराय तावळ सांगलें. पण ते परफेक्ट ताजें वहन, रक्ताभिसरण संस्था कशी चलता, मज्जा संस्था कशी चलता. आमी कले हें करतात वे पचन संस्था कशी चलता, तोंडां घालची मात्र आमी गोतू, ताजें पचन कशें जावचें हें आमी करतात वे करना ती. एक गुळी ते एक चेडा लेखे आशिल्ले, गोळीला कसं कळतं कुठल्या भागातून जायचं म्हण. खंय दुखतं जाल्यार आमी गुळी दितात ती.
त्या बरोबर आम खंय दुखतच न्ही तीच दुखी रपता. ताका कशें कळटा थंय दुखता म्हणून. अशें सांजचेडान विचारलेलें खंय. तशी हें खंयचें आर्किटेक्चर देवा तुगेलें. हजार हजार मेगापिक्सल आशिल्ले 2-2 कॅमेरा म्हळ्यार दोळे अहोरात्र सगळीं दृश्य आमी कॅमेरान टिपतात न्ही तशी पळयत आसता ती. 10,000 टेस्ट करतलो. जीब नांवाचो टेस्टर. जीब केन्नाय ताका बेजार म्हूण येना. हां खाती घी और तेल न्हितप फिर भी चिकनी नाही. चिकनी जायना ताका साबून लावन धुयना ती. आमी हें करता ती कळ्ळें दांत बिंत घासून घेतना थोडी जीब साफ करता ती. पण एरवी दिवसभर एकसम करता बसता ती. ता सलायव जो आसा तो तशी राम नाम घेतल्यार हे सगळे अवयव समोर आपता ती. अगणित संवेदनांची जाणीव कोण दितल. त्वचा. त्वचा म्हळ्यार कळ्ळें खंयच आमकां खंय खरजूल बा तर आमी खंय खरजुता हें आमगेल आमकांच कळटा. दुसऱ्यांनी कितलेंय खरजूल तरके करपील तरके आमकां समजायना. यो हांगा न्हय गो थंय न्हय गो कोण आमगेल आमकां बरोबर कळटा. कुरड्यांक सुद्दां कळटा. कुरड्यांक ते 6th सेन्स जास्त आसता. तांकां स्पर्शा वयल्यान कळटा बरोबर. आवाजा वयल्यान कळटा. हे जे सेन्सर्स आसा ती सेन्सर प्रणाली म्हणटात ताका. विंगड फ्रिक्वेन्सीची आवाज निर्मिती कशी करची. स्वर प्रणाली. खरजांत कशें म्हणचें. आतां आमी ते निनाद म्हूण करतात न्ही ताचेर आवाज कशें सुदारचो. स्वर प्रणाली आवाज निर्मिती विंगड फ्रिक्वेन्सीची खर्ज नंतर तेंचे मंद्र सप्तक आनी मध्य सप्तक तार सप्तक विंगड हाचें मृदू कशें म्हणचें कोर्स कशें म्हणचें जोरान कशें म्हणचें सगळें. आनी तें जे आवाज आयकता तांची कोडिंग डिकोडिंग करतले कान. हें यंत्र हे इतले परफेक्ट आसत कान तें नाक्क जालेलें रजिस्टरा करना. कितले आवाज भायर चालू आसता ती आमकां आयकूं येना. आतां हांगा सतत आमकां की फ्रीज वायट जाल्या ताजी फ्रिजाचो आवाज इतलो येता की कोणें किचनान फ्रीज दवरलें की ना थंय जर कोणें राबलें आमी किळचून आपयले तर तांकां आयकूं येना. तितलो व्हड आवाज आसा. पण आत्तां हांगा बसलें न्ही त्या फ्रिजाक बिलकूल आवाज येना. म्हळ्यार कान नांवाचें कोडिंग डिकोडिंग यंत्र. तशी 75% उदकान भरलेलें शरीर रुपी टँकर. आतां ह्या शरिराक 9 छिद्र आसा ती 9 द्वार जाल्यार ती 9 द्वार खंय लीक जायना ती. मात्र न्ही आमगेल वय वाडटा तशी ही खोळ आसा न्ही तिवय वाडत वता आप्यापीची. खंय परत शिवोंक लागना खंय पिंदना. नाल्यार 1 किलो पिशवीन 5 किलो वटाण घाल्यार ती पिंजून वता पिशवी. हांगा तशें न्ही आमगेलें वजन इतलें वाडलें मगलें तरी ती खोळ खंय पिंदनी. खंय लीकय जायना उदक. तशी खंय स्टँडाक लायना सायकल सुद्दां स्टँडाचेर उबरना जाल्यार हांव उबरोवंचें शकता. गाडीची टायर झिजता ती जाल्यार आमगेल्या पांया तळवी झिजतात वे झिजना ती. अद्भुत अशी रचना. अद्भुत अद्भुत ताचे दुसरो शब्द ना. सांबाळचें आमकां स्मृती दिवची शक्ती दिवची शांती दिवची. हें सगळें देवा तूंच दिता न्हय. तूं भितर बसून आमगेलें शरीर चलयता. अद्भुत हें सगळें अविश्वसनीय अनाकलनीय. जाल्यार अशी शरीर रुपी मशिनान तूं कायम तूं भितर बसता हाची जाणीव म्हाका कोरून दी देवा. मस्तपण आमकां जाणीव दिसना. जाणीव आमकां जायना ताजी की तूं करतस म्हणून. आमकां दिसता आमी करता ती म्हणून सतत हें असलें सगळें वाचलें न्ही ताज्यान अनुसंधान व्हरता की करतल ती आसत शक्ती अंतरात्मा. हाजी जाणीव कोण दितल आत्मा. देवा तूं अशी कांय फिट्ट बसयला न्ही परमेश्वरा त्या आत्म्याक मूळ मायेक सांगचें देवा तो अंतरात्मा तूं म्हगेल शरिरान तितलें फिट्ट बसयला आनी कल्लें तुगेल्या कल मागता. कले गरजच ना. तुगेल्या जीव शिवाच खेळाचो निखळ स्वार्थी न्ही निखळ आनी निस्वार्थी आनंद हांव घेत रावतलो आनी दुसऱ्यांकय वांटतलो. तूं हें सगळें सांबाळतस हाजी जाणीव म्हाका सदैव उरो देवा. आनी नित्य क्षणोक्षणी प्रत्येक क्षणाक तुजे बद्दलची कृतज्ञता जागृत उरो. आनी तुगेल ऋणी हांव आसतलो. म्हाका तुगेल ऋणी जावची ही जाणीव सतत दवरी आनी ताजें स्मरण चिंतन म्हाका जावंका. ही तुगेल्या
हे परमेश्वरा हांव तुका चरणांत प्रार्थना करता हें कल केलें आमी तो भाग्य हे पळय तया नारायणाला मनी अखंड आठवावे ध्यानी हें तशें आठोवचें मग ते लक्ष्मी तया पासून जाईल कोठे लक्ष्मी म्हळ्यार भग हेंच न्हय भग म्हळ्यार संपत्ती सगळे नमुन्या संपत्ती ती नारायणा सोड खंय वचना लक्ष्मी नारायण असे विश्वी त्याची पूजा करीत जावी या कारणे तोषवावी कोणीतरी काया दुसऱ्यांक आनंद दिवका उपासना शोधून पाहिली तो ते विश्व पाळीती झाली न कळे लीळा परीक्षिली न वचे कोणा अशी देवाक लीळ कळना देवाची लीला देवे विण आणिक दुसरा पाहे कोण पाहणे तुतके आपण देवची असे उपासना सकळां ठाई आत्माराम कोठे नाही उपासना सगळे हांत करतात या कारणे ठाई ठाई रामे आटोपिले म्हळ्यार नारायणाची लीला नारायणा लीला म्हळ्यार ह्या दृष्टीन जर आमी पळयलें तरी आत्मारामा म्हणकेच उपासना ही सर्व व्यापक जामकां उपासना म्हळ्यार मगल हें तुजो परमात्मा आसा तोच सगळ्यांत आसा तें करून विश्वव्यापी ती जाणीव जामकां म्हाका केलें आवडना तें हांव दुसऱ्यांक तशें वागो नये तांकांय तें आवडना हें कळका आमी आमगेल मनान दुसऱ्यांगेल मनाचेर प्रेम करका आमी सद्या देहान देहाचेर प्रेम करतात तें आमकां कळना आमी तांगेल घात करतात उपासना सकळां ठाई आत्माराम कोठे नाही या कारणे ठाई ठाई रामे आटोपिले ऐसी माझी उपासना आणि ता नये अनुमाना नेऊन घाली निरंजना पयलीकडे म्हळ्यार ही जर हांव उपासना केली सगळ्यांत तोच अंतरात्मास आनी नित्य ताल्या कृतज्ञता त्या उपासनेचे ऋण चुकोवंक म्हाका ताणें केलेल्या कामाचें म्हळ खातीर दुसऱ्यांक तुजो अंतरात्मा आसा तागेल हांव सेव करची प्रत्येक मनशाल सेव करची देवा करिता कर्मे चालती देवा करिता उपासक होती देवा करिता ज्ञानी असती किती एक देवा खातीर देवागल उपासक देवागल ज्ञानी नाना शास्त्रे नाना मते देवची बोलिला समजते नेमका नेमक व्यस्ता व्यस्ते कर्मानुसार आता हांगा तांणी सांगलें अनेक शास्त्र अनेक मत तो देवूच उलयला नेमक बाश्कळ म्हळ्यार व्यवस्थित अव्यवस्थित सगळे काही जिवांगेल कर्मानुसारू देव करता कळ्ळें तें कळ्ळें जाता प्रत्येकागेल सम असना हांत तूं एकान विचारलेलें सगळे देव करता म्हणून हांव एखाद पळयलें तर सगळे देव करता मागीर वायट कर्मय देवूच करता न्हय मागीर ते वायट कर्म करतले शिक्षा कल्या दिवची हो प्रश्न श्रोत्यागलो त्या वळी त्या कोणा विचारलो तो संत आशिल्लो ताणें सांगलें तो श्रीमंत मनुष्य मागता हाजें उत्तर दी म्हाका हांव कलें समजा वायट केलें म्हाका कल्या शिक्षा दिवका म्हाका कल्या जैलान घालका देवूच करता न्हय सगळें म्हणून अरे वय देव करता सगळं देव करता जाल्यार तूं सगळं करता तुका इतलो व्हड बिजनेस आसा बरोबर तुल्या कितली कार आसा ती जाल्यार तूं ते कार सगळी कार तूं स्वता चलयतलें ना तूं ड्रायव्हर दवरलें तर ड्रायव्हरा तूं कलें काम दिवन पेटयलें आनी ड्रायव्हर पिवन बसलो आनी खंय पूण एक्सिडेंट केलें तर ताजी शिक्षा ताका दिवची नाका दिवका की न्हय देवान केल्या म्हाका कल्या शिक्षा म्हूण तो ड्रायव्हर म्हणूं शकता शकना तशी प्रत्येक हांतू देव जरी चलयता तरी आमी ताजी कशी वापर करता ती आमी कितली कृतज्ञता आमी त्या देवाल कितली जाणीव दवरून आमी करता ती हाजे अधिकारा सारके चालावे म्हणजे बरे देवास अवघे लागे करावे त्यात घेऊये ते तुके घ्यावे अधिकारा सारखे चालावे म्हणजे बरे आवाहन विसर्जन ऐसेची बोलिले विधान पूर्व पक्ष झाला येथून सिद्धांत पुढे वेदांत सिद्धांत धादांत प्रचित प्रमाण नेमस्त पंचीकरण सांडून हित वाक्यार्थ पहावा अथांग त्यांनी सांगल्या 33वा श्लोक आवाहन म्हळ्यार मूळ मायेल्या थावन सगळे ब्रह्मांडात जीव उभारणी झाली आवाहन केले यो म्हणून मूळ मायेक कडे विसर्जन म्हळ्यार लय आवच्चे उत्पत्तीच उलट क्रमाने ब्रह्मांडात संवारणी जाता आणि शेवटी मूळ माया खंय पावता निश्चलांतू परब्रह्मांत एक जाता
हे सगळे कल्लेसं येवचें जावचें, खांजणी भांजणी कलकी मळेल तांणी तशी तें कळ्ळें न्हय. हे वेदांत सिद्धांत धादांत प्रचित प्रमाण नेमस्त पंचीकरण सांडून हित वाक्यार्थ पहाव. वाक्यार्थ पहाव म्हळ्यार कळ्ळें, हें जें शेवटी खंय एक जाता, निश्चळांत एक जाता, परब्रह्मांत एक जाता, जाल्यार तो पर्यंत कोण पळयता? अंतरात्मा पळयता. अंतरात्म्याल काम तें. त्यामीत आमी अंतरात्मा हीच मूळ माया आनी ती आमचे खातीर मिडियम जावन येता. तिगल स्वरूप तिगल स्वस्वरूप म्हळ्यार परब्रह्म. परब्रह्मांतल्यान डायरेक्ट ती आयल्या. ती परब्रह्माक सगळ्यांत लागीं. तावळी आमी तिका वश करून घेवंका, त्या शक्तीक आमी वश करून घेवंका. गुरू ही व्यक्ती आसना, शक्ती आसता. त्या शक्तीक आमी वश करून घेवंका. आमी तांगेले नुस्तें तांणी हांसून पळयलें हें न्ही, शक्तीक वश करून घेवंका. तावळ आमगेलें काम जाता. तर हांगा इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे पिंडोत्पत्ती निरूपण नाम समास नवम श्रीराम. आतां हांगा आमी हें दिल्या 10 समासू पटकन घेऊया. श्रीराम. गगनी अवघेची होत जाते, गगना ऐसे तगे नाते, निश्चळी चंचळ नाना ते येण्याची न्याये. हां, आकाशा मुळाक सगळे आभाळ म्हणटात ताका. आभाळ माया, आभाळ माया म्हणटात. म्हळ्यार माया आसती. सगळे वार घालता, ढग येता ती वता ती. हां, सूर्यप्रकाश पडटा, सूर्य येता वता असता वता, सगळे आकाशांतूच जाता, वय की न्ही. ते पण आकाशाक कसलो फरक पडना. आमी खंय वतात थंय आमगेले माथ्या वयर आकाश आसता आनी ताजे मुळां हें चंचळ जाता. येण्याची न्याय. अंधार दाटला बळे, वाटे गगन झाले काळे, रवी किरणे ते पिवळे सवेची वाटे. तर आस्तवे आकाश खरे म्हळ्यार पिवळे आसना, काळे आसना, निळे आसना. हां, उदंड हिव जेव्हा पडिले, गमे गगन थंड झाले, उष्ण झळेने वाळले ऐसे वाटे. ऐसे जे काही वाटले ते ते झाले आणि गेले. आकाशासारखे तगले हे तो घडेना. आकाश थंयच थंयच आसता. आकाश खंय वचना. फक्त तांतून निरनिराळ कलर्स येता ती, येता ती वता ती, येता ती वतात, पण आकाश थंयच थंय आसता. जाल्यार फक्त आकाशाकच परब्रह्म म्हणटलशिली जाल्यार ही आकाशाक लिमिटेशन्स आसा ती. म्हणून ताका परब्रह्म म्हणू जायना. ताका महद्भूत म्हळ्या जाल्यार तें सगळ्यांत वडील अंतरात्मा. उत्तम जाणीवेचा जिनस, समजोन पाहे सावकाश, निराभास ते आकाश भास मिथ्या. उदक पसरे वायो पसरे, अंतरात्मा अत्यंतची पसरे, तत्वे तत्व अवघेची पसरे अंतर्यामी. भितर आमगेले इतले तत्व इन्ग्रेडियंट्स आसता ती काल्लो नुस्तें गोज्जू जालेलो आसता प्रत्येकाचो, आनी तरीके ती सेपरेट सुद्दां आसता ती. म्हळ्यार इतले हे आसता मग तातूंत मध्य स्पेस आसता. आनी आमी बामण बायल वागतना आमी स्पेस जावंका म्हण झगडका लागता एकमेका लागीं. आमकां स्पेस दी म्हणून. भितर आमगेले भितर ही परमेश्वर हे इतले अंतरात्मा चलयता. तो प्रति एकल्याक स्पेस दिता. इतले लागीं आशिल्ले तरीके तांचो स्पेस आसता. हें कल म्हणटात ताका कॅपिलरीज, बारीक केंसा पेक्षा बारीक रगत व्हांवता तांतूं. जाल्यार 2 कॅपिलरीजांतूं स्पेस आसता. स्पेस म्हळ्यार अवसर. तें आकाश तत्व. आकाश तत्व आसता, उदक तत्व आसता, हां, वायू आसता. वायू मिती सगळे चलन वलन जाता. उदक पसरे वायो पसरे, अंतरात्मा अत्यंतची पसरे, तत्वे तत्व अवघेची पसरे अंतर्यामी. चळते आणि चळे नाते, अंतरे अवघेची कळते, अंतरी अवघेच कळते, विवरणेची निवळते. खंच हालता खंच हाललं ना. हां, ते प्राणी मात्रांक कळता, विचार केल्या कळता. विवरता विवरता शेवटी निवृत्तीपदी अखंड भेटी, जालियाने तुटी होणार नाही. जेथे ज्ञानाचे होते विज्ञान आणि मनाचे होते उन्मन, तत्व निरसनी अनन्य विवेके होते. आता हांगा तांणी हें सांगल्या, सिद्धांत हो शब्द हाका सिद्धांत निरूपण म्हळ्यार समासा नांव सिद्धांत आसा. सिद्धांत म्हळ्यार कळ्ळें प्रूफ केल्लेलें.
प्रूव केलेले ताका सिद्धांत म्हणटात. तरी प्रूव करचे पयले जे आसता ताका पूर्व पक्ष म्हणटात. म्हळ्यार ते जे पयले तुमकां दिलेले आसता ते फट्टी आसत. फॉर एग्जाम्पल पयले शास्त्रज्ञ म्हणटाले की पृथ्वी चौकट आसा म्हण, चौरस आसा म्हण. कळ्ळें? बाकीच्यान ते प्रूव करून दाखयलें की पृथ्वी गोल आसा. तो जालो सिद्धांत. एक फावट सिद्धांत प्रूव जायना पळय ताचें खंडन करूं जायना. तशी महावाक्य म्हळ्यार तत्वम असी हें महावाक्य तो सिद्धांत. एक फावट तुमी तांत एक जाली की तुमकां आनी प्रूफ दिवंक लागना. हां, पंचमहाभूतान जे घडता तो सगळो पूर्व पक्ष ते ना जावचें आसा. आनी मनुश्यान शुद्ध जाणीव अंतर्यामान जर दवरली तर तांकां लक्षांत येतलें की पंचभूतान सगळो हो पसार आसा न्ही, म्हळ्यार एकूण एक आत्मतत्व म्हळ्यार कळ्ळें अंतरात्मा. तो अंतरात्माचे पंचभूतय चलयता, म्हळ्यार ब्रह्मांडांतले पंचभूत चलयता भायले, आनी आमगेले भितर शरिरांतले पंचभूत तोच चलयता. तो अंतरात्मा सगळ्यांतूच श्रेष्ठ, ज्येष्ठ म्हणटात न्ही, ज्येष्ठ नागरीक. हां, तशी नगरांत राबतलो. पुरीश म्हणटात ताका, म्हळ्यार पुरी म्हळ्यार कळ्ळें नगर, शहर. तशें आमगेलें शरीर हें एक शहर आसा. तातूंत हो सगळ्यांतूं श्रेष्ठ ज्येष्ठ नागरीक त्या आत्मतत्वाक एक रूप जाल्यार आमगेलें मन उन्मन जाता. आनी मन एक पंत उन्मन जाल्लें म्हळ्यार मन नाच जाता. मनय चंचळ, भयंकर चंचळ. आनी तें एक पंत उन्मन जालें म्हळ्यार उपराटी जालें. मनाची उपराटी करा ती मना 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 मनाम. कळ्ळें जालें? नाम जालें. मनाचें जेन्ना नाम जाता, मनाचें उन्मन जाता, नामाचो अनुभव येता, तावळे चंचळ मन निश्चळ जाता. देव भक्त हें द्वैत संपता. आनी सगळें तत्व मिथ्या आसत हें कळत मात्र न्ही. आमकां तें आत्मतत्व अंतर्यामान प्रगट जाता तो विवेक. की आमकां देह आसता म्हणसरी देहभान व्हरतलेंची कांय हरकत ना. पण आमी चलयता ती, पण हें चलयतलो आमी करता ती, पण करयतलो आत्मतत्वच हें कळटा. आनी महावाक्य चिंतन कोणाक वैराग्य आसा ताणें मात्र करका अशी हांगा समर्थांनी सांगल्या. संन्याशांनी करका खंय. आनी संन्यास म्हळ्यार कळ्ळें षडविकारांचेर थोडो पूण विजय संपादन करका. म्हळ्यार आमगेलें हें कल म्हणटात ताका, आमगेलें रिमोट मनागेल्या हातान दिवचें न्ही. मन आमकां चलोवचें न्ही, आमी मनाक चलोवंका. थोडे पूण आमगेले सगळ्याचेर कंट्रोल आसता. हां, तो खरो संन्यासी. आनी तो चिंतन करूं शकता महावाक्याचें की तत्वम असी. हां, तूंच तो असो हें. ताका ज्या मनशाक हें ज्ञान जालें की तागेले वासनेचे बीजची जळ वता. हां, तेमी ती संत संगती लाभता. वासनेचे बीज जळोनी जाय, मग रामनामी उपजे आवडी, सुख घडोघडी वाढो लागे. संत चरण रज लागता सहज. रज म्हळ्यार धुळी कण. संतांगेल पावलाचे धुळी कण जरी लागले मनांतले वासनेचे बीजच जळता. आनी बीज खंय जळता की ती परत उद्भव जायना वासना. तशी तो परब्रह्माला एक रूप जाता. आनी ताका वाच्यांश लक्षांश हें कलता मिनींग कळ्ळें म्हण कळून घेवचें गरज पडना. ताजे भायर वता, ताका प्रत्यक्ष अनुभव येता. मगल पोट भरून घेतल्या कोणें म्हण अय्यक्कल बाहा उपाश आसा म्हळ्यार म्हाका कसलो फरक पडना, मगल पोट भरलेलें आसा. अशी जो आसा ताका आनी मनुश्य कशी विचार करता की तो आकार ताका प्राप्त जाता. म्हणून हांगा तांणी सांगलें की हें आमी चंचळाच विचार केल्यार मन चंचळ जाता. आमी निश्चळाच विचार करता बसली तर मन निश्चळ जाता. हां, आनी उपासन करता राबली की आमी त्या अंतरात्म्याकच तागेलें उपासन केली. म्हाका निश्चळा ज्ञान करून दी, तुगेलें स्वस्वरुपा ज्ञान म्हाका करून दी म्हणून. तर तो करता. आनी ही आमगेली उपासना आसता. अनुसंधान ही उपासना आसता. नुस्तें देवळां वचचें, स्तोत्र वाचचें न्ही, नित्य अनुसंधान. आनी हें आमचेर त्या उपासनेचे आमचेर उपकार आसा ती. आनी त्या उपासनेचे ऋण आसता न्ही. आमकां जर कलें मेळ्ळें, आमकां आत्मज्ञान जाल्लें तरी त्या ऋण त्या देवान केलेलें आमचेर, गुरूंनी केल्लें आमगेलें ऋण, त्या गुरू तत्वान आमकां निश्चळान थंय पावयलें. तें मुक्त करचे खातीर आमी बाकी लोकांकय उपासनेक लावंका.
असं सांगून समर्थांनी हो समास पूर्ण केला. जर तांतून ते म्हणटा ती भराभर वाचता. विवरता शेवटी निवृत्तीपदी अखंड भेटी, जालियाने तुटी होणार नाही. जैसे ज्ञानाचे होते विज्ञान, म्हणजे ज्ञान ना जाता. एक तर अज्ञान असता म्हणजे कले कळणं, ज्ञान म्हळ्यार कळलें, अज्ञान म्हळ्यार कळणी. हां, विपरीत ज्ञान म्हळ्यार एकाच एक दिसच्या लागलें, तें विपरीत ज्ञान. म्हळ्यार आतां आमकां दिसता सृश्टी जाल्यार ती ना खरें म्हळ्यार हें विपरीत ज्ञान. जाल्यार तिन्नी जेन्ना ना जाता ताका विज्ञान म्हणटात. त्या वेळार मन उपराटी जाता आणि नाम मात्र वरता. नाम निर्गुण परमात्मा वरता. मनाचे होते उन्मन, तत्व निरसनी अनन्य विवेके होते. आम्ही तांत एक रूप जाता, ती एक रूप झाली. उत्कांत एक रूप झाली. सागरी बुडता सागरची झाला. हां, वडिलास शोधून पाहिले तो चंचळाचेच निश्चळ झाले. अंतरात्मा खंयस ताका सोदू वचुल्यारी शेवटी ताका स्वस्वरूपान जर आमी वचूल न्ही तर चंचळ तोच निश्चळ जाता. तावळ देव आणि भक्तपण गेले तये ठाई. म्हळ्यार आमकां आत्मज्ञान जाल्लें म्हळ्यार कळ्ळ जाता तो अंतरात्माच आमगेर इतली दिवस शरीर चलयता म्हण आमी तागेलें कौतुक करता ती, तागेलें पूज करता ती, तागेलें सगळें करता ती, कृतज्ञता दाखयता ती. जाल्यार तान्नें जर आमकां आपणांत एक कोण घेतलें तरी तोच शेवटी निश्चळच असतो. ताजे स्वस्वरूप हें निश्चळच. ठाव म्हणता पदार्थ नाही, पदार्थ मात्र मुळी नाही. हां, पदार्थात स्वयं मुळांत पदार्थ कले ना म्हणा कले परब्रह्मांत कले वस्तूची ना. जैसे तैसे बोलो काही कळाव्या कले पण तुम कळ काम उदाहरण म्हणून दिता ती. अज्ञानशक्ती निरसली, ज्ञानशक्ती मावळली, वृत्ती शून्य कैसी झाली स्थिती. पामला स्वभाव कसं झालं. मुख्य शक्तिपात तो ऐसा नाही चंचळाचा वळसा. निवांती निवांत कैसा निर्विकारी. निवांतांतून निर्विकार झालं, निवांत झालतो. चंचळाची विकार बालटे ते चंचळच ना झाले. चंचळची जेथे आटे. चंचळ निश्चळ घनवटे हे तो घडे ना. चंचळ निश्चळ एकवट जायना, एक जायना जाल्यारी चंचळच आट्टून वता. वर्त ते नुसते निश्चळ. त्यावेळा महावाक्याचा विचार तत्वम असी तें तू असं. तेथे संन्यासास अधिकारू दैवी कृपेचा जो नरू तोही विवरोन पाहे. कळलं. दैवी कृप लागता का गुरुंगल कृप लागता तरी मात्र महावाक्यात विचारू करू क वैराग येता. संन्यासी म्हणजे षडन्यासी, विचारवंत सर्व संन्यासी. विवेकाने योग्य विचार कोण पळून जर हें करतात, अंतरात्म्याला भजन करतात ती. सदा बोलण्यासारिखे चालता हे अनेकी सदा एक देवास पाहे. सगुणी भजे दोष नाही कुणाचा, लेश नाही कुणाचा. जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. आमगेल स्वाम्यांनी अशी समर्थांनी हें म्हळ्या. आमगे स्वाम्यांक ते तंतोतंत लागू पडता. सगळे स्वाम्यांक आमगेल्या. विचारवंत सर्व संन्यासी आपुली करणी आपणासी निश्चयसी. जगदीश वळल्यावरी तेथे कोण अनुमान करी. अनुमान जातले कोणाकय शंक येतवे. जगदीशूच जर आमकां तान्ने आपणा म्हणलें, राय्यान आमकां दत्तक घेतलें, आपणागल पाय्यारी बसून घेतलें, आपणागल झोळयेन तूं घालून घेतलें, एक केल्लें, सगळें तागल हेंच रूप आमकां दिल्लें, ताज्यांत एक कोण घेतलें. जगदीश वळल्यावरी तेथे कोण अनुमान करी. आता असो हे विचारी विचार जाणते. जे जे विचारी समजले ते ते निस्संग होऊन गेले. हां, जे जे विचार योग्य विचार करतच हाचे विवरण करत बसले की ते निस्संग जाले फायनली. आणि तांकां हे निस्संग जायना पडे, तांकां परब्रह्म मेळ्ळें, तांकां ते एक जाले आणि हे जन्म मृत्यूच्या हांतान भायर पडले. जाल्यार देहाभिमानी जे उरले ते देहाभिमानाची रक्षती. लक्षी बैसले अलक्ष. हां, उडोन गेला पूर्व पक्ष. आमगेले आमी आनंद यात्रा काडल्या, आमकां कल करचेस हेंच करचेस, आमकां परब्रह्मांत एक जावचेस. त्या खातीर अलक्ष, लक्षी बैसले अलक्ष, उडोन गेला पूर्व पक्ष. हे तू रूपे अंतर साक्ष तोही मावळला. आम्ही पळयत असती आमगेल लक्ष आस, आमगेल हें लक्ष म्हूण आमी चमकत असती हें आमी तांतू एक जायना पडे.
ते वर्तवे वरनं मावळून गेले. आकाश आणि पाताळ दोन्ही नामी अंतराळ, काढिता दृश्याचे चढळ अखंड झाले. आकाश पाताळ म्हणतात ती, मध्ये पृथ्वीचं म्हणून आकाश विंगड पाताळ विंगड, मध्ये पृथ्वीच म्हणून पृथ्वीची नाद लखल जाता अखंड, ते तो अखंडचे आहे. मग उपाधी लक्षून पाहे, उपाधी निरासे आहे शब्द कैसा. उपाधीच गेली मध्याशिले, शब्द पर कल्पने पर, शब्दां बाहेर परे, कल्पनेची परे, मनबुद्धी अगोचर, विचारे पहावा विचार अंतर्यामी. अंतर्यामांत आम्ही विचार करू का हे कसं चलले आत्ता आमकां तितलं वैराग्यानातील मी तितले विचार सध्या आमकां जमचं ना. पण सध्या आम्ही फक्त परमेश्वरागली कृतज्ञता हें करून अनुसंधान दवर का देवा तुझं स्वस्वरूप म्हाका दाखय. पाहता पाहता कळो येते, कळले ती तुके व्यर्थ जाते. आमकां पळयता मस्त हां म्हाका हें कळ्ळें म्हाका तें कळ्ळें, जितलें काय तुमकां कळ्ळें म्हणून दिसता न्ही तें कळलेलंच ना. आणि जेन्ना तुमकां खरें कळटा त्या वेळी तुमकां कळ्ळें हें म्हण का म्हणून दिसना, तुमकां कळून वता. पाहता पाहता कळो येते, कळले ती तुके व्यर्थ जाते. अवघड कैसे बोलावे ते कोण्या प्रकारे, वाक्यार्थ वाच्यांश शोधिला, अलक्षी लक्षांश बुडाला, पुढे समजोन बोला कोणीतरी. शाश्वतास शोधित गेला, तेणे ज्ञानी साच झाला. कळलं नाही, शाश्वत कळल्याचं म्हणजे एक स्वतः वचुला तो ज्ञानी झाला. ताक मस्त ज्ञान आयलें शाश्वत हा हांग असं म्हण. पण हांग असं म्हणतल्याक ज्ञान जायनी. विकार सांडून मिळाला निर्विकार. कळणे, दुःस्वप्न उदंड देखिले, जागे होता लटके झाले. आता कोणे निदान स्वप्न पळयलें मस्त पळय कलकल जालें म्हणून, जागी जावन की आमकां प्रत्यक्ष कळलें नवें जागी जायना पळय ते पट्टी आशिल्लें. पुन्हा जरी ते आठविले तरी ते मिथ्या. आज सान असतना आम्ही कलकल खेळणी घेऊन खेळटालीं, ती खेळणी अजूनही पडल्या ती आमगे चेडवां घेऊन खेळटात जाल्यार आमी तांचे सांगात मस्तपण खेळटात ती. पण आमकां गोत आसता तें मिथ्या असं म्हणून. तो च्या, ती कॉफी, ते कुकर सगळे आटकुळ्या रांदप वय की नाही फट्टी असते. तशी प्रारब्ध योगे देह असे, असे अथवा निरसे, विचारे अंतरी बैसे चळे ना ऐसा. तो जो आत्मतत्वच ते इतले हे जाता ताज्य अंतर्यामांत असं बीज अग्नीने भाजले. हां, सत्संगांत सद्गुरूने आमकां अशी केलें, आमगेले वासने बीजाची भाजून घालें, त्याचे वाढणेच खुंटले. ज्ञात्याच तैसे झाले वासना बीज, विचारे निश्चळ झाली बुद्धी, बुद्धीपासी कार्यसिद्धी. विचारा निकल जाता बुद्धीची निश्चळ झाली हालनाची, आणि बुद्धी असल्या मात्र आम्ही कार्य करूक सिद्ध जातात. पाहता वडिलांची बुद्धी निश्चळी गेली, अंतरात्म्याला बुद्धी खंय गेली. आम्ही इतले वेळ थंय अंतरात्म्याला बात करताली, पण तो अंतरात्म्या गेले आम्ही अंतरात्म्यांत एक जाली की ताबडतोब ताची भीत तरीच निश्चळ असता. तांत वचून पडली आम्ही पडली. निश्चळास ध्यातो तो निश्चळ, चंचळास ध्यातो तो चंचळ. केन्ना चंचळाचेंच कायम आम्ही अनिश्चिताचेंच हें करता बसता ती आम्ही अनिश्चितच. भूतास ध्यातो तो केवळ भूत होय. तेमी ती निश्चळ परब्रह्मा ध्यान करका, आणि ताजे खातीर हे निश्चळ खंच हांत आसकी त्या अंतरात्म्यागल ध्यान करका. जो पावला सेवटवरी तयास ते हे काहीच न करी, अंतरनिष्ठा बाजीगरी तैसी माया. अंतर्निष्ठ जे आसा ती ज्यांक प्रत्यक्ष अनुभव आयला आत्मज्ञान जाल्ल्या तांकां ही माय म्हळ्यार जादूशी दिसता. मिथ्या ऐसे कळो आले. आता ते पपेट शो आणि चेडवां गमटे कोण पळयता ती वय की नाही. पण आमकां ताजे आमी चेडवां सांगात म्हणून वतात आमी पळयता ती मजा करता ती ताळी पिट्टात, पण आमकां गोतच तें सगळं पट्टी म्हणून. तशी जाता. मिथ्या ऐसे कळो आले, विचाराने सुदृढ झाले, विचार करून ताजेर शिक्कामोर्तब केले, अवघे भयची उडाले अकस्मात. आता जशी ते केन्नाय उदाहरण दिता ती एक सरपू आणि रज्जू म्हळ्यार राजू राजवा कुडको एक पडला काळखांतू, पांयाक की लागले खरखरीचे आणि थंड अशी हांत उदकान भिजेल आशिल्लो तो, ते लागले. आमकां यो सरपू म्हणून भिवून कांय ना. कोण की लायट लायले पळयलें ते अशी वळवळता हालताल न्ही, आमगेले पांय लागून आनी हाल्ले ते आमकां दिसलें सरपाय म्हणून. पळयलें एक पण तें कळलें
कड्डेरी ते थंय आसलें कड्डेर लायट जरी घालयलो आमकां गोतस हांगा आशिल्लें तें राज्य सर्प न्हय कडे भयाची अवघे भयाची उडाले अकस्मात उपासनेचे उत्तीर्ण व्हावे त्यामिती ह्या उपासनेची ही जर आमकां मेळ्ळें देवान दिल्लें ताजे आमी ती कृतज्ञता म्हणून ताजे उत्तीर्ण व्हावे ऋण चुकोवंका ऋण चुकोवचे खातीर कल करका भक्त जने वाढवावे अंतरी विवेके उमजावे सकळ काय भितरी आमी विवेकान सगळं उमजका मात्र न्हय भक्त जने वाढवावे लोकांकय हें आनंद मेळ अशी आमी करका जाल्यार तितलें आमी उपासनेक लावंका आमकां उपासनेचें फळ मेळ्ळें ताजे आमी तांतूं उत्तीर्ण जालीं तरी बाकीच भक्तांक सुद्दां आनंद मेळ अशी आमी करका अंतरी विवेके उमजावे उमजोवंका तांकां सकळ काही इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे सिद्धांत निरूपण नाम समास दशम श्रीराम देवानो खरेंच हें इतलें गमत आसा फक्त 3 गोष्टी जड चंचळ आनी निश्चळ आमी जडांत उपजली जडांतूच वाडत आसा ती हां आनी आमचे भितर तें चंचळ आमकां चलयत आसा जाल्यार सगळें तें शेवटी आमकां निश्चळांत एक जावचें आसा तांचे खातीर आनी तें व्हरतल कोण आमकां तरी चंचळच व्हरचें आसा आनी तो सद्गुरू ताचे खातीर आमचे खातीर धांवन येवन आमगेर भितर बसून आमकां चलयता गुरुतत्व तेमी ताजें सतत अनुसंधान दवरका ते शक्तीच उडास करका व्यक्तीची न्हय सतत सगळे कडेन ती शक्ती एकीची अंतरात्मा सगळे कडेन एक आसा हें लक्षांत दवरून आमी राबया आनी आतां ताजे खातीर समर्थांक गेल्यार वेळ जाला दोनी ओळी म्हणटा कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया आता हें कीर्तन पुष्प विवेचन पुष्प समर्थांनी घडोवन हाडल्या तांगेल उपकार तांगेल ऋण फेडचें म्हळ्यार आमकां कोण कोण मेळटात न्ही तातूंत मर्म जाणून घेवन त्या गोमटे शब्दाचे अलंकार पेटयेंत घालून आमी लोकांक ते सांगता तांकांय उपासनेक तांकांय आनंद मेळशी करता ताज्यान आमगे ऋण थोडे फार चुकता चुकना आवसूल ऋण कशें चुकना तशी गुरूंगल ऋण सुद्दां कायम चुकना केन्नाय चुकना जाल्यार थोडे मट्टाक चूक कशी करता अंतरात्म्याल ऋण आसतें तशें करया आनी साधकां खातीर प्रार्थना करया नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।